संवसारांत चिंतून पळय फाल्यां कितें जातलें नकोय मरण म्हणचें सोपोन मारून येता जोपय बरें कर्तुप संवसाराक दाखय देवान दिलें देंवचारान व्हेलें देवान दिलें देंवचारान व्हेलें देवान दिलें देंवचारान व्हेलें देवान दिलें देंवचारान व्हेलें आयकोंक देवान दिल्यात कान कांय उणें जायना चोरल्यार जावून ल्हान मागता तितलें तुका दिलां जोरूय देवान ती नाका जिवीत देंवचाराच्या हातान देवान दिलें देंवचारान व्हेलें देवान दिलें देंवचारान व्हेलें देवान दिलें देंवचारान व्हेलें देवान दिलें देंवचारान व्हेलें तूं देवाक भेट दिताय देवाचो भोक्ती म्हूण दाखयताय पळोवंक तुज्यान जायना दुसऱ्याची कुशालकाय मोनान आसा देखून नीट दुखाय देवान दिलें देंवचारान व्हेलें देवान दिलें देंवचारान व्हेलें देवान दिलें देंवचारान व्हेलें देवान दिलें देंवचारान व्हेलें मोग कुड्डो म्हणटा तें सोद मोगाक दोळे ना जाल्यार कितें जालें देवान मनशाक दोळे दिल्यात तोरूय आसतना मोगान पडटोच आमकां दिसते पडना म्हज्या जिवितांत फाट फुडें पळय नासतना हांवें व्हडली चूक आदारली आनी आयज हांव शेवटाक पळोवंक सोदता ती कोंता जी कोंता त्या कुर्सा सोरशी सुरू जालेली म्हाका उगडास येता त्या दिसाचो ज्या दिसाक जेरमी आसा त्या कुर्सा सोरशी हांवें मेव म्हणून सांगलेलें
हांव मेलनीचो काल सांगता मग कोता साणाय मेलनीच्या डॅडीक मेलनी कॉलेजीत धाडपाचें फोन केला काल हांव तांच्या घरा लागीं गेलो आनी मेलनीच्या डॅडीन म्हाका धमकी दिल्यार परत हांव तांच्या घरांत येयत जाल्यार म्हाका पुलिसेन दितलो म्हणून जाल्यार तूं कित्याक भियेताय हांवें आनी मेलनीन त्या कुर्मा सामकाराक जुरामेन दिलो एकामेकाक आमी केन्नाच सोडचिनात म्हणून साणाय मेलनी म्हज्या सांगाताक पळोवन येवन काजार जावंक तयार आसा शर्म्यास जरी तो तुम्ही पळोवन गेली जाल्यार तूं त्रासान पडटलो कायद्यान पुलिशेच्यान तुका बंद करूं येता गेला काय मेलनच्या डॅडीक केजी हांवें हांगा पळयला तूं आतां हांगा येवचो जालो देखून तूं घरा वच आनी आज सांजेच्या 4 वरांचेर म्हाका म्हज्या घरांत घेवन मेळ ताका कितें सांगूंक जाय तें हांव सांगता तुझे विश्वास दवरून हांवें चोळांनी चोळ दिवपाक जितले फावटी त्या भुरग्याच्या उतरां आयकता तितले फावटी म्हाका दिसता हांव म्हज्या काशा रक्ताच्या पुताशी उलयतासो तो म्हजो भरोस न्हय तुरी आसतना ताची म्हाका इतली माया आनी मोग कित्याक हाचो जबाब म्हजेच लागीत ना हाय ग्लॅन कसो आसा हांव एकदम बरो आसा हांवें तुका हांगा आपूंक धाडलेलो कारण म्हाका तुका कितें सांगूंक जाय खरें म्हटल्यार ही खबर सांगूंक हांवें तुमगेर येवंक जाय आसलें पूण हांवें तुका ह्या कुर्सा सोशी आपयला कारण म्हाका जाय म्हज्या जिविताची खाणी तुका ह्या कुर्सा सोशी सांगलेली पूण ग्लॅन हांव तुजें काय समजोंक ना जाणा केजी कॉलेजीक येताना हांव आनी म्हजी घोरकां सेसिलिया एकामेकाच्या मोगान पडली आमच्या मोगाची खबर ताचे डॅडी गमना बरोबर ताणें ताका कॉलेजीक वचपाचें बंद केलें कुर्साशी आमी जुरामी दिलोलो आमी एकामेकाक केन्नाच सोडची ना म्हणून आनी शेवटाक हेच कुर्साचें बेसां घेवन आमी पळोवन वचोन ग्लॅन आमी दोगूय सांगाताक इस्कॉलाक गेलेले ते उपरांत आमी सांगाताक कॉलेजीक गेल्यात आनी दोगूय बरोबर ग्रॅज्युएट जाल्यात हांव तुका सारको पुरो वळखता आनी चड करून तुज्या मोगाची खबर म्हाका सारकीच आसा जाणा केजी आवय बापायचे बेसान आसतना पळोवन वचोन काजार जावन पासून तूं जाणा आमी कितली कुशल आसात पळय ती देखून सांग म्हणटा कोणेच कोणाचो केन्नाच अदमास करूंक फावना आयज मुद्दम तुवें म्हाका घरांत हांगा आपयला आनी ही सगळी खबर सांगता कितें कारण कारण म्हणटा तें म्हाका खबर आसा मेलनी तुजी धूव जेरोमियासाचे मोगान सांगला देखूनच तुवें ताका कॉलेजीक वचपाचें बंद केलां न्हय म्हाका देवान दोगां भुरगीं दिल्या एक पूत आनी एक धूव तांची आवय ती एकदम ल्हान आसतना सोंपलेली हांवें ताका एक बापायचो आनी एक आवयचो मोग घेवन वाडयल्यात आनी शिकयल्यात तेन्ना म्हाका दिसता म्हाका पुरो अधिकार आसा म्हणून म्हज्या भुरग्यांचें बरें वायट चिंतूंक आनी जें हांवें कितें केलां तें चिंतूनच केलां पूण एक जाण आसा आमचेच पुरी ताणी ह्या कुर्साशी जुरामेत दिला आनी त्या कुर्साक साक्षी दवरून दिलोलो जुरामेत जुरामेन ताणी म्हाका सांगून दिवंक ना आतां जो तेंप बदलला ना ना तेजी आतांचो तेंप आनी कादलो तेंप हे दोनूय काळामध्ये कसलीच वतोर ना त्या तेंपार कॉलेजीक वेताळा हांव सेसिलियाच्या मोगान पडलोलो त्या तेंपार तुजी धूव मेलनी जेरोमियासाच्या मोगान पडल्या एंड द बॉटम लायन इज लव इज ब्लाइंड लव इज ब्लाइंड ओय म्हाकाय खबर आसा लव इज ब्लाइंड म्हणून प्लॅन जे तेंपार तूं मोगान आसलो त्या तेंपार टीबी एक दुयेंस आसलें आनी तें व्हडलें ओशाचें दुयेंस म्हणून आमी सत म्हणटालेत पूण आतांच्या तेंपार टीबी दुयेंस कोणाकूय जालें जाल्यार तें व्हडलेंशें आमकां लागूना कारण फावो ते वेळार फावो तो इलाज घेतलो जाल्यार टीबी दुयेंस निगूत बरें जाता पूण आतांच्या तेंपार तें व्हडलें दुयेंस आयलेलें आसा आनी हे दुयेंसाचें नांव आमी त्या तेंपार आयकूंक पासून ना दुयेंसाचें नांव आयकूंक ना होय जाल्यार कसलें तें दुयेंस एड्स जावन आसा एक मारकान दुयेंस या तेंपार आनी तूं जाणाय जेरोमियासाची माय आनी पाय एड्स जावन मेलेली तेन्ना म्हज्यान म्हणूंक जाता 99% शक्यताय आसा जेरोमियासाक एड्स जावंकूच जाय ते इतले सोबत जाणा आसतना गोंयचो बापूय फुडें सरतलो आपले दुयेक प्रसंग घालूंक आतां हांव तुज्या लागीं विचारता तुका देवान दोन धुवो दिल्या आसाय तूं कबूल तुजे एक तरी दुयेक जेरोमियासा लागीं काजार करूंक दुसऱ्याक सांगप चड सोंपें पूण आपणें करून दाखोवप चड आगोड कारण जे मनशाक कांटो तोपता तेच मनशाक ताचें दूख गमता एक्सक्यूज मी हॅलो
Yeah. KG speaking. That's right. I'm KG Pereira. What? केजी कितें जालें केजी सांगा कितें ग्लॅन काल म्हाका म्हजे तुवें सांगलेलें डॅडी जर तर तूं म्हाका जन्मस्थळान काजार जावंक दिना जाल्यार आपूण आपलो जीव दितले म्हणून आयज म्हजे तुवें तेंच केलें बांधवी पुलाचेर वचून उडकी मारून म्हजे तुवें जीव दिलो हांव सोडलो रडो नाका केजी रडो नाकाय जायते पावटी वायट चिंतना आमच्या मनांत हाडून आमी जिविताच्या रस्त्यार चुकतात तुजी तूं जावन आसले परवरीत फूल जे तुका देवान दिलें पूण ताच्या मोगाचेर आडकूळ हाडून तुजें सूख देंवत चारान व्हेलें Jeremy, you're always joking. Jeremy, तू जाणा मेलनी हो संवसार सोडून वेतोस सदांच हांव तुका मेळोंक येतालें आनी शिकली हांव तुज्या मोगान वयतर आय मीन टू से वी बोथ फेल इन लव जाणा तूं एका दिसाक तूं म्हाका मेळना जाल्यार म्हाका कितें जाता पळय कितें जाता म्हाका पिशें लागता आयकूंक मेळ ए तुवें फकत तुजें सांगलां तूं जाणा एक दीस तुका मेळोन आसल्यार म्हाका कितें जाता पळय तें तुवें केन्ना सांगूंक ना कितें जाता कुछ कुछ होता है पळय हांवें तुज्या मोगा खातीर सोबीत साडी हाडल्या साडी वयतर आनी म्हाका आहा ना बाबा ना हांव ती साडी न्हेसची ना साडी न्हेसचें ना ना आनी कित्याक कित्याक तूं जाण म्हज्या पोटाक हांगासर एक काळो मार्क आसा ब्लॅक स्पॉट आनी हांव साडी न्हेसली जाल्यार तो ब्लॅक स्पॉट सगळ्यांक दिश्टी पडटलो ना बाबा हांव ती साडी न्हेसची ना आय होप यू डोंट मायंड तुका राग आयलो राज आनी तुजो नेवर जेरेमेस कितलेच दीस जाले हांव तुका कितें सांगूंक सोदता कितें सांग सोदता हांव तुका फोन करून हांगा येवन म्हाका मेळ म्हणून कितले फावटी सांगत पूण तुवें म्हज्या कानार दवरूंक ना हांव तुका सांगूंक सोदता तें म्हज्या डॅडीन म्हाका सोयरी काडली सोयरी होय आनी तुका Jeremy, I'm not joking, I'm serious. सोयरी आनी तो भुरगो म्हाका आज पळोवंक येवचो आसा म्हाका एक सांग तूं खरेंच म्हजो मोग करता ती आनी सांगूंक जाय मामी इट्स सो सिंपल फकत म्हज्या घरा लागीं ये आनी म्हज्या डॅडीक सांग की तूं म्हजो काळजांतल्यान मोग करता आनी म्हज्या लागीं काजर जाता म्हणून पूण हांव कसो सांगतलो कसो सांगतलो जशे परी तुवें म्हाका कशें सांगलेली म्हजो मोग करता म्हणून तीच परी घरा लागीं ये आनी डॅडीक सांग म्हज्या लागीं काजर जाता म्हणून जेरेमेस बी ब्रेव काळजाक गोठाय घे म्हजो डॅडी तुका एकदम बरो करता तो तुका आपलो पूत कसो मानता म्हणटूच आज तूं म्हज्या घरा लागीं येता सो आय वेट फॉर यू पूण हांव कितें सांगलें तुका एक वेळा कितें जावं हांव सुवेळा तो काल सांगता मोग करता आयज हांव तांच्या घरा लागीं वयतलो आनी ताच्या डॅडीक सांगतलो हांव सुवेळा लागीं काजार जाता होय बाय जालें तुज्या डॅडीन म्हाका तुका सांगू नाका म्हणून सांगलेलें पूण तरी आसतना हांवें तुका सांगलां बाय तर तुवें कितें चिंतलां हांव आनी कितें चिंतू मामी ज्या दिसाक तुवें म्हाका ही खबर सांगल्या त्या दिसाक तर म्हजी तकली जाग्यार ना म्हाका रातची न्हीद पडना मामी तूं एकटीच जाणा हांव जेरेमेसाचो कितलो मोग करता पळय तांचे बगर म्हाका दुसऱ्या लागीं काजार जावंक नाका बट एनीवेज ही खबर हांवें जेरेमेसाक सांगल्या आनी ताणें म्हाका सांगला आजूच येवन म्हज्या डॅडीक सांगता तो आनी तो येना जाल्यार मामी तो जिरूल येतलो येतलो न्हू? म्हाका ताचेर विश्वास आसा कित्याक तो म्हजो काळजांतल्यान मोग करता मामी तू बाजार घेवन आयली हांवें तुका सांगलेलें घर साफ कर म्हणून कम ऑन मामी टेक इट इझी तू जाणा डॅडी आयलो जाल्यार कितें म्हणटलो पळय तो डॅडी आनी कितें म्हणटलो तो हाजो फेवरेट डायलॉग तुमकां आयकोंक जाय आयका डॅडी आयलो जाल्यार सिसील मनशान सदांच पळय फाल्यांचें चिंतूंक जाय पळय आमकां दोगां चेडूं आसात आनी तूं जाणाय दारान दोगांची वासो पडल्यार तकली कसलो बेस तो हो डॅडी कितें उलयता तो डायलॉग तुका उगड सुचलो पूण
ताची सोजमोडी तुका आतां मेवची ना. तू काजात जावन तुगे भुरगीं जाले उपरांत म्हज्या डायलॉगाची तुका सोजमोडी मेवची. थोडी तुजी फोकाणां केलेली. कसली फकाणां? ससेल तुज्या आंगात चुकता. भुरगीं डॅडीची फकाणां कोत्ता आनी मामी आसता. तुवें गोडेक तुजो रेस्पेद आनी मान भुरग्या संस्काराक काला घातला जाय. पूण हांवें घालूंक ना आनी केन्नाच घालचो ना. तुम्ही ओगीच कित्याक आसात? तुम्ही ओगीच कित्याक आसात? ती आनी कशी उलयतली? तुजो आवाजूच म्हटल्यार ती भेतात न्हय. ससेल म्हजी भिरांत भुरग्याच्या काळजांत घेवन तूं एक बरी आवय म्हणून दाखोवंक सोदना काय? भुरग्यानो, तुका खबर आसा तुमचो डॅडी जावन आसा एक पुलीस ऑफिसर आनी आमकां पुलिसांक संवय आसा तापोवन उलोवपाची. रेजमा, तूं म्हाका भियेताय? तूं म्हाका भियेताय? ना डॅडी. पळयला रिजमान कितें जबाब दिला पळय तो? स्वेला, तूं म्हाका भियेताय? तूं म्हाका भियेताय? ना डॅडी ना. पळयला भुरग्यांनी कितें म्हटलां पळय तें? क्लेर, हे पोरे तुवें एका चोराक पासून विचारलें जाल्यार तुवें चोरला काय म्हणून तो चोर पुऱ्यान घेवन वय म्हणटलो. तुका सोच सांगपाचें म्हटल्यार? सोक म्हणटा तें. म्हाका जाय म्हजी भुरगीं म्हाका भियेलेली. म्हाका जाय म्हज्या भुरग्यांनी म्हाका रेस्पेद आनी मान दिलो. कारण हांव ताचो डॅडी आनी हांव जाणा म्हज्या भुरग्यांक कितें बरें करचें. पूण डॅडी, आमी कितें केलां? तुमी कांयच करूंक ना. पूण तुमी आतां वाडून व्हडलीं जाल्यार स्वेला तुजी सोयरीक जाय. त्या भुरग्याक हांव वळखता, ताची फामिलीकूय हांव बरी वळखता. आयज तो भुरगो तुका पळोवंक येतलो, तूं ताचेच लागीं काजात जातलो. पूण डॅडी कोण बाकायच ना. तो भुरगो हांगा आयलो म्हणटोच तूं ताका इतलेंच सांगतलें की तुका कशी आसा म्हणून ताच्या लागीं काजात जा. पूण त्या भुरग्याक तरी ताका पळोवन दिलो. तशेंच रेजमान घेवन भितर वच आनी जेवणाची तयारी कर. स्वेला म्हजी तुवें जें कितें तुजी मामी चिंतता तेंच तूं चिंतता. पूण तशें न्हय. तूं म्हजी व्हडली तूं म्हणटोस. म्हाका जाय जशें एक फूल एक कोमळ तोळ्यांत चकमकता तसो तुजो फुडार चकमकलोलो. आनी देखूनच बारीक चवकशी करून त्या भुरग्याक हांवें तुज्या पासत विचारता. तूं म्हजें उतर काला घालतलें? तूं म्हजें उतर काला घालतलें? ना डॅडी ना. वा, हाका म्हणटात पळय. तुवें ना म्हटलें आनी म्हाका दिसलें तुवें म्हटलेल्या बरी. डॅडी, हांव तुजो काळजांतल्यान मोग करता. अंकल हा जेरमेस, सकाळींतल्यान हांव तुजीच वाट पळयतालो. बरें थंय तुमी उलयात, हांव मातशें भितर. ताका कितें पिवंक काड. ओके. हा जाणी जेरमेस, तूं कसो आसा? एकदम बरो आसा. तुजी सिरीज कशी चलता? एकदम बरी. तूं जाणाय फाल्यां इंडिपेंडन्स डे रातचो डान्स आसा. म्हाका जाय स्वेलाक आनी क्रिस्माक घेवन तूं डान्साक गेलो. देसपेदाचे सगळे पयशे हांव दितलों. तूं जाणाय जेरमेस, आमच्या स्वेलाची सोय आनी तो भुरगो आयज ताका पळोवंक येवचो आसा. पूण स्वेला स्वेलान म्हाका सांगलां तुजी म्हजी खोशी तुवें ते काजात जावंक तयार आसा. पूण अंकल तूं जाणाय हे पर्यंत तूं आमगेर जायती पावट येता आनी हांव तुजी जायती आपूर बाय करता देखून हे गांवचो लोक समजता. म्हाका दोन दुआ आसात म्हणटोच हांव म्हजी एके तुवें तुज्या लागीं काजार करतलो. पूण तशें न्हय. तूं म्हजो कोणूच न्हय जेरमेस. पूण टुरी आसतना हांव तुका म्हज्या काशा रक्ताचो पूत मानता. डॅडी हा स्वेला, तुज्या सोयरीकेची खबर ताका सांगतालो. तुमी उलयात, हांव येता. तूं ओगी कित्याक रावलो? तुवें डॅडीक सांगपाचें न्हय? हांवें तुका सांगलेलें जाता तितले बेगीन येवन डॅडीक सांग म्हणून. हें तुवें कितें केलें जेरमेस? कसो सांगतलो आसलो स्वेला? तुज्या डॅडीक सांगूंक म्हजी जिबेक भर ना जाली. बरें तेका एक्सक्यूज मी, इन्स्पेक्टर ग्लेना चेंबर. माय गॉड. एक्सक्यूज मी, तूं इन्स्पेक्टर ग्लेनाक मेळोंक आयला? ना, ताचे दुयेक न्हू. म्हजें नांव स्वेला. हांव इन्स्पेक्टर ग्लेनाची तो तूं म्हाका पळोवंक आयला न्हय? प्लीज प्लीज म्हजेर एक उपकार कर. एकूच उपकार कर म्हजेर. तूं फकत म्हजे डॅडीक सांग तुका खोशी ना म्हणून म्हजे लागीं काजार कर. हांव सोदतेंच न्हय. तुवें पळयला न्हय आतांच जो भुरगो हांगासरलो गेला पळय तो जावन आसा म्हजो बॉयफ्रेंड. हांव ताचो काळजांतल्यान मोग करता आनी म्हाका फकत ताचेच लागीं काजार जावंक जाय.
हांवें तुजे लागीं काजर जायना म्हटलें जाल्यार म्हज्या डॅडीक राग येतलो. तुजे लागीं काजर जावन म्हाका तुजो फुडार विबांडलेलो नाका. सो प्लीज हेल्प मी, प्लीज. हाय किगन, हॅलो अंकल. सकाळी हांव तुजीच वाट पळयतालो. कसो आसाय? एकदम बरो आसा. तूं कसो आसा? हांव आसा सुमाराचो. पळय किगन, ही जावन आसा म्हजी गोरकान सेसिलिया. हॅलो. ही म्हजी धाकटी धूव रिझमा. हॅलो. आनी तू पळोवंक आयला ती म्हजी व्हडली धूव श्वेत. अंकल, हांव सोयलाक पळोवंक आयलो नो करो, पूण म्हाका खुशी आसा रेजमा लागीं. किगन, रागार जायना काय. हांवें तुका आमगेर नुस्तें पळोवंक काडूंक ना. तूं तुका जें कितें मारला म्हणटलो आनी हांव तें तुका व्हर म्हणटलो अशें केन्नाच सजमना काय. पूण अंकल, म्हाका रेजमा मांदला देखून म्हाका खुशी आसा ताजेच लागीं काजर. तुका चड देव बरें करूं. म्हज्या उतराक पाड दिवन तूं आमगेर आयलो देखून. उरलेली खबर तुज्या डॅडी लागीं उलयतलो तुज्यान वचय. ग्लॅड, कितें जालें आमच्या रिझमाताच्या लागीं काजार जालें जाल्यार? सेसेल, स्वेला जावन आसा व्हडली तूं ह्या घराची. म्हणटोच स्वेला पयलें काजर जातलें. आनी रिझमा? रिझमा, हांवें चिंतलां रिझमाक मात. होय, ताजें शिकप कवर जाले उपरांत रिझमा कोवेतांत मात जावंक वेतेलें. वेतेलें न्हय रिझमा? वेतेलें न्हय? जाताले 25 वर्सां जाली हांव आदोगाद जाल्यार अजून पासून एक केस सुचलो ना कोर्टात. कोण रे? अगुस, पुता हे कितें जालें बाबा? हे कितें जालें? तू कोणी पिंजिल रे बाबा? म्हाका मरे पाय होय, एक बायलेन पिंजिलो. बायलेन पिंजिलो? होय. आनी कित्याक? सालसेत फुटबॉल क्लबान होय. म्हाका फुटबॉल खेळो सिलेक्ट केलो. होय. कोच फुटबॉल खेळाकू? होय. तुगे पुती तू बरो फुटबॉल खेळटा? कोच मोवा लागलो. कितें? हांव शॉटा सारको बरो हा म्हणून. हे तुजे माय आनी ही खबर म्हाका ना. 2 फोटो घे आनी यो म्हणलो कार्ड करून. कार्ड करून होय. मागीर डायरेक्ट बसीचे बसलो. होय. मडगांव लॉरेन्सागे गेलो. होय. 2 फोटो काडले. पडसांग आयले आनी? कुतून बसीचे बसलो गाडी येवपा. बरें केलें, एकदम बरें केलें. बसी सारकी लूट पांय घालून सुवातना. हेच म्हाका बसकारांगे बद दिसना. अरे बसी लोक बद्दल सारखे सारकेन बोललेल्या भाशेन ते लुटींतल्यान तिकेट 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 म्हणून कंडक्टर मुझे बोले पावलो. होय, मागीर? हांवें बडसा हात घायलो. कित्याक? पयशे काडूं जाय म्हूण तिकेट काडूं जाय तिकेट म्हूण. दिवपा वय. कितें जालें? फोटो पडले. तू मरे भुरगोच उळवलो. कित्याचे रीस तू तुगे सिदीत दोन्ना. सिधी धाडलो म्हाका. सिदीत दाखलो फोटो हुंय पडले ते देखून चोयले. चोयले खूंय पडले. म्हाका थाकोन मरे पाय होय. एक मोठेली बायल हाडलोली साडी न्हेसोन. होय, मागीर? फोटो गेले आनी साडये पोंदा पडले. ते गेले. होय. मागीर साडये पोंदा येस आता घेवन तुवें फोटो काडपा न्हू रे. तू आनी थंयसर देख शिकोयत रे. थंयसर अगो साडये पोंदा हात घालून जाता. ही इज्जत का सवाल है. आनी कितें सोचमो दाखवले. हांवें ते बायले सांगितले कितें? आंटी आंटी मातशें साडी पयरी काडी म्हूण. कित्या रे मोला बोले. हांवें म्हाका फोटो काडून. मागीर रे मागीर हे सगळे तेणी केलो. अरे पूण तुवें तें सारकें सांगपा न्ही. तूं हुंयचे फोटो काडूं सोदता. अरे सांगो रिचार्ज पडला. पयल्या बसी बस बोलो घालो तो मुठाय. कितें? हे भुरग्या पायी पयलो हजो आनी चेड जाला कोबो. रास्ता मुजेर येयले. पाय हज म्हणलो कितें? ही खबर तुका? तू म्हाका सांग हज म्हणलो कितें? ओके सोडपा ना. चोय हज म्हणलो मरे बाबा. होय. हेस्तालाय नाही. होय. तेसोलो हजनो दारून आहलोलो. हांव तेसो हजनो न्हू. पूण तू म्हाका सांग हे हज तुक नांव कोणी गायले आनी कित्याक गायले? हे म्हाका नांव होय. हेचो ह्या लेंबड्या आदोगाद जुवा लागून पडला. ओ लेंबडो आदोगाद मुगेलो सारको भुरगेपणा वयलो आमी. अरे हांव काजार जायत ते तोंडा म्हणू लागलो बायले म्हणू लागून ताकूय
तू ससरा काय खबर ना सारखं पवित्र नितळ आणि निर्मळ मला बायले दाखवे होय मुरे हेगे ऐको नाका आम्ही नुरे मग गेलो मुरे ऐकित केले पहिले राती कमरे बायले हाट कोण निदलो कंटिन्युअस 8 दिवस बायले हाट कोण निदलो दाखवू पराकृती एकू कित्या हांव सारखं नितळ आणि निर्मळ म्हणून काय खबर ना ससराची मागीर नया दिसा ऐकित चितिले तुका म्हणले या संसरा वाट दाखयतलो कोटासो बेकिंग घराको येयलो घराको येऊन चोयल्या किती चोयल्या हांव जाला अरे आई अजून बाहेर टॉचू केलो ना तू कितको जातालो घराको येऊन चोयल्या किती घराको बायल ना सगळे बेर बेर उठके बायल ना बायल गेली मावड्या कोण गेले म्हणजे बाहेर गेले कोण जरगत गेले आणि आपले घर गेले होय. तू काय सांगप ना माकाय सांगप ना तू तू अजून झालो को ना आणि तू कितको सांगतो रे होय गेली मागे घराकडे राग गेलो आणि रागान बोललो आणि गेलो मावड्या संचोल्या किती अगोस किती झाली म्हणजे पुता मुगे माय मेली अरे तू अजून जन्माको येलो ना तुगे माय होतो कित कोण हांव अजून रिलीज जालना मुस्ता मावड्यासून चोयल्या किती पाहिल्या सोप्याचेर सासू माई बसना आणि तेची खुशी मुगे बायल बसना दोगाई कोट्याल्या चोडे हाताय आणि त्या चोईन तू ओगो रावलो माग सारको राग येलो रागान बोन नाही म्हणले सासू माय सगळे वाड्या वयले लोक तुरु 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 कोणी एकठांय झाले आणि ताव येयलो आई म्हणले आगे सासू माय तुगे धुये पुढच्या मुगे बायले केसो रीत देख शिकवल्या आगे भुरग्या रीत देख शिकोवपा जाय तुका खबरूच ना आगे तू का पयली रीत देख ना जाल्यार तू आनी तुगे भुरग्या खंयची रीत देख शिकयतली व्हेरी गुड खंयचे टाटांची कोण सासू माय उभी रावली आणि म्हणू लागली अरे होज्या तुका काय जायना जाल्या तू काजार कित्या जालो रे होज्या सगलो लोक आसो लागले म्हाका लॉज जाली बायलेन तिगा सोडली आणि हांव घरा येयलो आनी मागीर बाय दुसऱ्या दिसा बायलेन म्हाका डायवोर्स दिलो फकत 8च दिसाचे म्हजे काजारी जिवीत जाले रे हुंय गेलो हुंय ना किती केला काय ना रे बाय तू का तुझे बायलेन 8 दिसांभितर सोड जाला मागीर हांव केदो जालो तुगे इस्तर सांग पावल्या तुगे इस्तर सांग म्हाका लोक चाळोवपा लागले हस म्हूण म्हणरे ए सिसील मानांगे मरे एक किर्यात रावताले आल्फा म्हणलो नांवाचे कारवारचे मागीर ते किर्यात आई मुगे हांवें सगली तुका खबर सांगिल्ली मागीर तेका बाड्या म्हजे चुरचुरे दिसले आनी म्हाका लोजे तूं सालवार करपाक त्या किर्यादान म्हाका आदार केलो आनी तूं जालो पुढचे हांव किर्यादा गेलो ना 50-50 लोकांची भानगड्या काय तुम्ही अंकल किती झाले तुम्ही मुगे पाय चोयला रे तुग्या पाय हांव कोर्टान क्रिमिनल केस जगत आसतना कोर्टा बायल्या टाकल्या गाठिया भुरग्या बरोबर गड्ड्याने हेडटालो हात केरी की आणि ते 100 पटी सांगला गड्डानी हेल्डाक म्हणून तरी असता हेडटा न्हू ए शिल्पीन तुका हांव बरी भास सांगता ह्या तुगे पायक मातशें सांबाळा आगो तो आपणा उगडा सुन्ना हेजो फायदो घेता आनी आपणागे घर म्हूण कोणागे नाही घरा भितर सोदता आतां घरची खबर चोय तूं मुगे पुतान म्हाका अर्द किल चिकन हाड म्हणलोलें आनी तितून त्या पानाय तें चिकन हाडलोलें तें खावपा म्हूण रांदून दवरलोलें आपणागे घर म्हूण हो समजला आनी मुगे घरा भितर चल्ला अर्द किलो चिकन हांवें काबार केलो ना तुम्ही हाका ते उगडा सुना न्हू उगडा सुन्ना म्हूण तेच तो फायदो घेता चलो ना ते मातशें एक कासव येत दिसना कासव न्ही बाबा छोटो कासव ये लोगा बाई चालला होय गा तू म्हाका वळखीचें दिसता हांव सांगता न्ही तू काय हुई पोचयला तू रेखा ना तू हेमा मालिनी तू हेलेन कॅबरेट नाचता ते बाय कॅबरेट नाचपा बंद केले अरे हांव शिल्पी तुगे दू शिल्पी होय मुगे दो शिल्पी साहेब वळखीले बाय
केशा बाय बरे हा बरे हा पाय केसा अरे तू बरे मुगे पाय हा वय 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 चल बाय आम जेव पाया ए सिल्वीन सांगलो त्याने तू मात वडकीचो दिसता तेरे की तू काय हुई पुचोयला चोया त्या पिक्चरात तू हिरोईन म्हणल्या म्हाका अमिताभ बच्चन म्हणटलो तू काय बोंबोय चोयला ताकी बाबा बोंबोय बँड्रा ना 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 तू जोहो चोयला जोहो नो तू काय एक बायले को उलयत आसतो रँड रोड चोयला तू सावंड चोयला गोंय पावला चोय सावंड न्हू तू मोडगो कामरा रात्रीच म्हणटलो किती रे तू वास्को चोयला वास्को बायणा याकूच दोळे बरोबर थापड मग दोळ्याला उंच बाहेर काढलो अरे हांव दिसपट तो तेसल्या स्वताचे दिसपट ना बाय बाबा तू आणि वास्को बाबा तू मुझे विश्वास ना रे म्हणजे पुता 100 नो 100% विश्वास हा तू विश्वास किती अरे पुता अरे एक हजो बायना वसन कितको तोला तुक लागोन हांव वयत थिंगा लॉस भोगता अरे तुझी भाशी हांव बेकार दोगात न्ही अरे आयच्या दिसा भितर कोर्टात हांव 25 केसो झुजोन येयला आनी 25 केसी जिखोन येयला हांव 25 केसीस आता म्हणून घातले तू बाय चालू बाय जाक 25 केश मेळ्ळाय मेळे असतो पाय आसती तू कासार झाला असतो न्हू पाय तोंडार उल्या उदक घाल हांव कासार जालो ओय कितको गो कोकटा बायलान गड्ड्यान हेळोन हांव कोटा बायल्या गड्ड्यान खेळटालो ओय कोण वडतीनारान सांगे तुका गड्ड्यान खेळटालो एसटी मानगोड्यान आला काय तो गड्ड्यान खेळटालो हेळा असतो पाय तू उगडा असला न्हू रे पाय किती चढवा उडा सुना मोठ पायची समारी मात गो तू किती उगडा सुना एचोय यो एचोय ये गोर हे गेले अदो का तुमगाले हां ओय मगो आणि एचोय ये गोर ग्लेन आले ओय मगो हां आणि एचोय ये गोर आमग्याले ओय मगो हां आणि या आमग्या देरा कोण किती अंडवला काढ आणि बाय हजार पाठ सांगिला कोण कोणाले किती आण आमग्या देरा दो नक मूड फकत सांगता पाय उगडा सुना तू मुगे चेडू हां तुझे नाव शिल्पीन आणि वाचोय नाही गेलो वर हेगे चेडो आणि याचे नाव आगुस्त आणि वाचोय होतो आदोगाद आणि त्याचे नाव आदोगाद तुम्ही आणि हांव आदोगाद आणि मुझे नाव तेरे ओ माय गॉड वो आजूनय येऊ जे दिसाक धॅडीन ताका म्हज्या सोयरिकीची खबर सांगल्या ते दिसाक तो म्हाका मेळोवंक पासून तयार फोन करून सांगले रे आकाच येवन मेळोवंक इट्स ऑलवेज लेट नेवर इट हाय सॉरी म्हाका येवंक मातसो वेळ जालो म्हाका आनी कोण मेळोवंक येवपाचो असो दिसता हे कन्फ्यूज हांव जाणा तूं म्हाका वळखोचें ना म्हणून पूण हांव तुका वळखता म्हजें नांव टायलर तुजें नांव टायरन जाल्यार तूं म्हाका कितें कोण म्हणटा आय एम सॉरी आय डोंट नो यू हांव म्हाका खोशी आसा तुजे लागीं काजार जावं तूं कितें म्हणटा सांग हो कितें रस्त्यार पडला रस्त्यार मेळलेली चेडवाक सांगता म्हाका कशी आसा तुजे लागीं काजर जावं ए मिस्टर आमकां दोगांयकूय वळख ना पाडत एंड लिसन टू मी लेट मी मेक वन थिंग व्हेरी क्लियर टू यू आय एम नॉट इंटरेस्टेड आय एम सॉरी सॉरी म्हणटा तो म्हज्या विचाराचो जबाब न्हय म्हाका खोशी आसा तुजे लागीं काजार जावं पूण म्हाका कशी ना तुजे लागीं काजर जावं पळय तुवें म्हाका ना म्हटल्या म्हणून म्हाका राग येवंक ना कारण म्हाका एक वायट संवय आसा जी वस्त म्हाका मोगान मेळना न्हय ती रागान मोज्यान मोची करून Come on, listen to me. You shameless creature. Mami, हो पळय हो भुरगो म्हाका भिवयता आनी तो म्हाका सांगता ताका कशी आसा पळय म्हज्या लागीं काजार म्हाका कशी आसा पळय ए मिस्टर तू तुज्या जिवाक कितें सजमता हे परी तूं म्हज्या दुयेक भिवंक सोदता तो तूं जाणा ताजो डॅडी कोण पळय तो आंटी हांवें तुजे दुयेचो पाटलाव केला हें सोद पूण ताणें म्हाका कित्याक भिवंक जाय पळय हांव तुमचे भशेन मनीस जानवर न्हय मनीसपणान वागोंक शेक ओके मनीसपणान उलयता एक्सक्यूज मी आंटी म्हाका चड खोशी तुजे दुये लागीं काजार जावं पूण म्हाका कशी ना म्हज्या दुयेक तुज्या लागीं काजार करूं या काय मनीसपणां करूंक ना तुवें तुजे दुयेक विचारूंक जाय तुका सोयरीक आयल्या तुजो जबाब कितें आनी म्हाका तुजे दुयेचो जबाब जाय म्हजो जबाब तोच
म्हाका कशी ना तुझे लागीं कूल इट मॅन कूल इट. तुये लागीं विचारलें तुवें ना उठलें. मामी लागीं विचारलें मामीनूय ना उठलें. जाल्यार ही आमच्या काळजाची खबर तुमच्या डॅडीक विचारूंक जाता. म्हज्या लागीं तूं कितें विचारूंक सोदताय? जायतले हो भुरगो व्हडलें तोंड घेवन सांगता ताका कशी आसा म्हजे तुवें लागीं काजार जावं ताका सांग म्हाका कशी ना म्हणून. ससील परत सांगचें म्हटल्यार म्हाकाय कशी आसा आमच्या स्वेलाक ताचे लागीं नाका. तुका कशी आसा तो कोण ताची फामील कोण तो कितें करता हे कांयच नको आसतना तू म्हजे तुवें ताच्या लागीं काजार करून म्हणून सांगता. ताचें नांव टायर. ताचो बापूय जावन आसा म्हजो बरो इश्ट. आनी हो भुरगो म्हजे पुलीस चौकेर एक नवो इन्स्पेक्टर. आनीक तुका कितें जाय? ताच्या फामिली वयर सांगचें म्हटल्यार ताची फामील हो जावन आसा ताचो डॅड. होय 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 म्हज्या पुतान म्हाका सगळी खबर सांगल्या. पूण ग्लेन हांव म्हणटालो काजाराची तारीख फिक्स करचे आदीं तुवें स्वेलाक सगळें विचारलां की ना? ना कोणाकूच कितेंच विचारपाची गरज ना. हांव कोत्ता तें सारें. ही म्हजी खोशी तीच म्हजी तुवेची खोशी. हांवें कितें सांगलां तें सत्य स्वेलाक. हांवें कितें सांगलां तें सत्य. वय डॅडी. हे घरात चिकोल हे करूंक जाय आनी हे घर साफ करूंक जाय. घरा हे सांगू कितें हांव भायर सा घार येयला ओ कार सा भायर वयता. पयलीं हांव जागे सांगू तूं हरे मनीस तूं हो रानवट जानवार. जनवार म्हजी भाशेन आसताय. देखूनच चड गोंय चाल तुका आनी तुज्या पोटाक भूक लागल्यार तूं जेयना. हय बाय आंगार घामी वास येताला न्हावना. हय मुतू जाता तूं मुतू वचना. हय. मागीर हेंच कित्याक कळना तुका भायर भितर सो भायर सरला ओ भायर सर भितर सोद तें कळ्ळें. कितें गोठा आसा घार येयलो. वसा न्हीद न्हिदपा लागो येयलो ना. आं कोर्ट चलता आसतो जंय जावन धांवडायलो म्हाका. कित्याक कोर्ट चलता आसतो सिटींत भायर हांवें जंय जा तेती जाप केली. आयज भाऊ कित घरांत कितून भायर जालो कितें रे की हांव तेगे धोड न्हू खबरो बरेली वस्तू भायर उडोवपा मनीस तूं. पण हांव आवटो आं आनी तूं बरो हुशार शाणो. हय हांव आवटो न्हू. हय. जाल्यार तूं कितू देखून हुशार आहा तो म्हाका आयज चॅक करूंक जायो. कोण? तूं हय. हुशार आहा हय. मरे. हय. जोरी तोरी हे पोतयां कितें आहा तें तुवें सांगिल्लें जाय तूं. हय. सगली तांती तुका. ह्या म्हणजे ऊन हो न्हू सांगपा तें. चितून सांगत हांव. आनी हांवें चिंतून जाय हय तें. हे तुगेले पोतया ताती हाय रायट. सारकें मागीर चिंती न्हय जालो ना इतल्याचें जालो ना. आनी उला आत पळय हांव विचारता. हय. तें सारकें सांगिल्लें जाय तूं. हय. तें तो म्हाका सारकें पडटलें तो होरे सारको सारको हुशार म्हूण. ओके विचार. जोरी तोरी हे पोतयां कितू तांती आहाय ती तुवें सांगिल्लें जाय तूं. हय विसूय तांती तुका. क्वेश्चनूय तोच घाता आन्सरूय तोच सांगता पूण मुय तोंडांतल्यान आयको सोदिता. पोत्या मरे सो अंकल हय टोटल 20 तांती हाय रायट. शिकलो मागीर आतां कदाके चेडो तांती मरे हय उकोल्ड हायला का आ आमलेट कोण हायल्या ना. ओके आनी आमलेट कोण हायले जाय तूं हय आतांच तो मुजबीड आसतो. बरें बरें बरें. एपा सत्ते मनशान चड शिको शिरीपणा एशको तकलेन पेडे जाताय. म्हाका दिसता हे सोसरा सारको डिफेक्टिव पीस देवा गेलो अचो. ए सिल्वीन यो ये इथय तातिया पाय वोन भायर उडी जालो आय सांबाळले दोन. हांवें ती पायपा दिलेली भायर उडोवपाक. कित्याक कुशी लायली. एपा सत्ते चड शिकल्या शिरी पोटा आतां म्हजी काना गानी गेल ना देखून मुस्ता कोण हाय नाका आमलेट कोण हा आपल्या अवघड आसा तो उठालो. शिल्पीन कितें रे तूं हिंगा राव हांव हिंग रावता मार मुखार ओळख नासल्या भाशेन गत मगो शेजऱ्यान म्हणटा सदां फ्रेंडली आसपा जाय. आबूस
तू काही 100 पाठ सांगितला दुश्मनांगे चेडवा कोडे उलोयना पूण हांव तेका उलयत आसलो बाय ते मुको उलयताले अशे अरे आदोगात तू काय आदोगात हांव रे आत्यालो पते तू कोत्ता काय आत्यालो पते हांव कोत्ता रे अरे आत्यालो पते आणि पत्यालो आत्या कोण मुगे सगळे झोंड गेले इथे होट्या केस अरे त्या हॉटेल तांबडी भाजी रोय रे तांबडी भाजी तुगे पायची होट्याचे रे लेमडो आदोगात तो चोर आदोगात तो होय चोर मुगे पाय काय म्हणा अगे सर गो आगोस तेरे मुझे बोला तो ले तू गिरावन चोईता हांव भित्ते का तू भीता ये चेडू आकू अरे तू जियागो असतो ना आओ मुगे पाय कोणा टच करून दिनालो कोणा हातला बदिना हांव भित्ते का भीता ओय त्या ती मागे हुई हुई अरे ओई त्या खावडा भीता तू करा माझे मुगे पाय चोर म्हणून तू जाता फाच फडा होता तो हुकाचा खायला आतुलो बघा ना आतुलो बघा जा कर जप कर जप चेडवा पाय हो दांड पूर्ण पुर पाय फाटले हो दांड झाडा बांदू पावपा ना तू बिलो कोणाको दांडिया या दाण्याको अरे या दाण्या हांव भीता वाय 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 चोरा सदा चोर वळ हुई कोण चोर कोण आई चोर पुणला. अरे कोणा म्हणला मुगे मांगे बागा चोरून रोयला त्याक मुळा मागे ते माग लागलो ना तेगे मागे बागा तू चोला आई अरे तेगे मायन बांगार कोण हवईल मग कोण ना असेच मोडी. येडोत असताना ती बाकी सांगल्या ना तू कोण मुगे मांगे पावला चया पाटली आव ओय आबूस ते सांभाळ आसलो नोय मान फोन बेचलो आता मान तोय एक कित कोता तू का निवयता गो एक काम कर दुसरे पाटी तेगे पायको केन्ना सकोणा खाऊ कित्याक तेकडे सकोड चढवा कडे कोणाक या चिडवा कोडे होय. आणि कित्याक बाकीचे हात बाप कसे भेटले कशे बा मेट म्हणून सांगता अरे यासो चेडू तुका तू काय बोर बोर चेडवा तो दोले कुठे? हा आव तू जुई जागे चेडवा को काजार होता आणि तू हे बानगडे आमना काय आव तू सांगो इल्लो आव कोणची होईता मग पा तुम्ही तो दामरे राणीचे तुम्ही- सीता होय कोणाला करता होतो तो राजीव गांधी मुट्टो कोण तो राजीव गांधी म्हणतो एक मुनीस मुझे भाषेनो ना मुझी भाषेन लागतोय का तो कोणची होय का राणीची सीता होय सीत झाली मुठी नाव काय आहे बरं? काय आहे सीत झाली मुठी नीट का ओके राजीव गांधी मुट्टो कोणागे चेडतो माका खबर ना माशे देव हातीर बेजार को नाका लागतो लाईंगाचो आम्हाला किती सिरियस होय, आम तुला होईल उलट. एक राणीची सीता हा दुसरी राणीचे कोडी हा नाही तर माहिती खुद मी नील मुठी चोय लोक ओके बाय वो राजीव गांधी मुट्टो कोणागे चेडतो इंदिरा गांधी गेलो सारखे गुड तुगे पाय हिस्ट्री बरोवपी कहा हिस्ट्री वीक म्हणू नाका हिस्ट्री सिविक्स आणि जॉग्राफी पासून तुगे बाय काढतलो ही जॉग्राफी मुट्टी कोणागे माई ते तुगे मय घेतो तेगे कितू भुरगे आई 5 जाणा आफ्रिका अमेरिका ऑस्ट्रेलिया युरोप आणि एशिया आणि जापानी तुगे तुझे डोळे मला मात्र लागतोय का भाषे का बोले आमके इंग्लिश शब्द आम्ही बेले होय ना लागतो सांगना एक राणीची सीता एक राणीची कोडी हा सीता जाऊन रे मीठ घालवायचे होय आणि बरोबरचे आणि इथे ती इंदिरा गांधी मुट्टी कोण ती इंदिरा गांधी म्हणती मुजी माय पण आता कोणी म्हाका सांगितली ती आणि कोणागे देवा मातो अरे मातो जोई सामके धोळे मला मात धोळ्याला उज बाहेर काढलो बॉर्डर तोडाची बॉर्डर तुझी नो तुझी तोडाची बॉर्डर आणि हे बोट काढीच तुझी दात पण सारखे पोटांग घातलो सरा हल्ला का बेजार पे बसतो तुको आम तुमने देरा पडो येईल नाही आमके देरा ते येईल छोडा बोललोय तू पणजी होता होय राणीची सीता आणि कोडी हा आपा तोंड मुंग्याले बोट मुंग्याले आणि मुंग्याले बोट मुस तोडाचे दौरो लायला बस आणि आता इतलो एगो जाणी हे बोट तुग्या बोट बोट हा येला मारा येईल पाहिजे तू चोर बरे नाकोणो चोर चोरू तू कित चोरला तुई मुगे बायले के या हायला किती आहे रे मागार हायला तुझ्या बायले के मागार तुझ्या बायले मागार हुईची कुंपारी हवेली म्हणून कोण मुझे गाताई ये कंदोन कुंपार नाला तुझ्या बायले लागतो नाही का तो जोईना का डोळे मोड डोळे फोडले तो सारखे येत
येता येता म्हणजे पाय गमवता बऱ्या बोट घालो किती पोटाट वाढते ना रागान रागान तुम्ही मला सांगा होता होय आऊ व्यवसायात पडलेले किती आपण रे सियामा नापू बदललो रे अरे कारण आणि किती अरे ते मागवी हायकोर्टात जुईज कोताय सांगा का एक पण याव जुईज झालं काय ना मग तू जुईज लागे एकलाच पूत जाय ती माशी बोमा मेटो होत्या होईता शिट बिन झाले म्हणजे आणि घरात माहिती मारावा होय हा पुढे येता बोले गाडी घेऊन येता तुम्ही चलो बापू गाडी घेऊन येतोय एक गाडी खोटा एक गाडी माथ्या मानायला या मुख्या पाय अजून सिव्हिल कोर्ट सोडल ना आणि एकाने हायकोर्टात सुईस कोताय एक केव झालाय हायकोर्ट लाको गुरका राणीचे शीतानी कोडी हा पतो नव्हतो तेरे बिना पे क्या जीना ओ साथी रे शिल्पे हांवें चुकोन कोयर उडयलो आनी सान्नी डस्टबीन उडयलो मस्ता मातशें ती डस्टबिना तूं सान्नी काड आनी हो मातशें कोयर काड आनी नितळ केल्यार जालें बाय शीत जाले कोडी जाली पुढे शीता प्रॉब्लेम जाले आणि कितको सॉल्व करपाचे पाय हे जाल्यार बोब मातलो कितको टॉयलेट आवयना अच्छा टॉयलेट ते मुगे घर मरे तुझ्या घरावर को बेटा आमच्या घरावर को बेटा आमच्या टॉयलेट दिसता ये तुमगे घरू ना पोटा भुकेचे मागतो टॉयलेट दिसलो पोटा भूक लागल्या सारखी चड भूक लागल्या सकाळी सकाळी हांव ना आई वाडल्या जेतलो हाडटलो तू जेतलो पाय तापयतलो पाय पणजी गेलो पाय एक मुळ्याचे पैकी हातुय वाडीता जाओ जाय त्या पाण्याने हाडीत म्हणलं म्हाका हाडल्या जेवपाक की जाला घे जे सांगपा म्हणल्या न्हू कितें तूं भुरगो सारको एकदम बरो जायत जा मुठाय सारको बरो ओय पाय ओरिजिनल पाय काय म्हणाका कित्याक? या तू जे ना होय. पायच कष्टांचे तेच जाल्या पायाची नुफड्या बेग बेगीनचे या न्हू देखून वाडील तू काय बेग बेगीन शीत सारकें बेस्ट जाला आई गेला गॅसीचे गेला होय हय केसो तांदूळ ते तांदूळ उदे हा गहू उदे गहू हय गवा शीत कोत्ताय तुमी हय आनी तांदूळा कित कोत्ताय पीठ तांदूळा पीठ कोत्ताय हय पीठ कोण मागीर सुडोळी कोत्ताय मुस्ता ना दुकरांक आता त्या ड्रेस चोडून मेटलो बरें पोब्र सिद्धार्थ मरे तुमी बाबा आगुस अरे हांव मरे कोट काय नासतना गेलो म्हणजे माही चुकोन मुस्ता हांव दुस्मानागे घरा भितर सरायलो हे दुस्मानागे गो जाल्यार होतो दुस्मान मेटा भितर कित्या जेता तुझी आली ना तुझी तू अरे तू काही 100 पाडी सांगिला घरात मुर्शा जैन झाली मोठी माझी सुणे वाटाय मीठ घाला आणि घालून मागचो बरा म्हणाले प्रॉब्लेम झाले त्याचो प्रॉब्लेम मिठा मुस्ता पाय पडली लिसोट लिसोट सीता गायले किती पाय म्हणला ही तुरी आखी सीता गायली देखून आता आहे त्याका पहिलो आदिला कित्या चुपा तो मत कामून कित्याक लागता जाल्यार टेस्टिंगा जरी तर त्याकी एक लागले जाल्यार आम्ही तेशी जेवपाक जायना सारखे पायची भाषा तो ते तो मेलो जाल्यार आमकां काय करपाना का जेवपाक हाय मेलो
तुझे मय कास्ता मरे सलवार केलो आणि सुद्धा पुढे भर केलो 2 जीव सलवार केले अरे आमगे गोराणे का बार जाय नाही ताला तू सलवार केले बरे पुता जाऊ मुझे जीव सलवार केलो आणि तू सर घाल केले सीता घोड ना शीत सगळे बाहेर उडले नी सगळे डासबिना ओसो ओसो सुन्यान पासो आयला सुणी पासो मोतली ती होय ओमेल तो किती तुझी तहा बघा दिसता तुम्ही किती कोणता ते सारखे लोय म्हणून पण मामी चोरी तो ते जेरेमायाचो मोग होता आणि जेरेमायस ताचो मोग होता सर आमच्या लागीं उपाय ना आता तुम्ही पळून वचूंक सोदतात ती खूय वेतात तें तुमी सांगात न्हय ना सेला ना तू खंय वेता तें आमकां सांगो नाका कित्याक आमचो डॅडीक पुलीस ऑफिसर चोरी तो तें आमकां सांगले आनी आमचे मदें कोणें डॅडीक सोद सांगले जाल्यार डॅडी गजेरूच सोदून काडटलो मामी हांव डॅडीचो खूब मोग करता मामी पूण डॅडी म्हाका जेरेमेसा लागीं काजार जावंक दिवचो ना म्हजे ते हांव तुमची आवय तुमचें दूख सोजमोता पळय पूण हेच तुमचो डॅडी सोजमलो जाल्यार आयज अशें कळप पावचें नासलें पळय तूं जाणा हांव म्हज्या दोगांय दुवांचे काजार व्हडले गणगणान करूंक चिंततालें पूण अशें पळय अशें मामी हे परी उलोवन तूं म्हाका आनीक दुखी करिनाका म्हज्या हातान दुसरो उपाय ना मामी गोडे देवान म्हज्या नशिबान पडोन वचोनूच काजार जावन निर्मिलेले आसतली पळय घे हें कितें हे भांगर तर ते हांवें तुज्या काजाराक केलेले ते तुज्या डॅडीचे आनी म्हजें नांव रावतलें तुजें बाय वोकोल रेस्पेराक वेताना आवय बापाय आपले दुयेक बेसोन दितात पूण ही नशीब फुटकी आवय आपले दुयेक घरांतले पळोवन वचून बेसोन दिता म्हजें दुयेक बेसोन दिता काजार कोताना आमची नेटोयतात घरान देवान दिली आमकां हे घरान दोगा पुरबायेची पोरां कितें गमोन नासतना आयली बिरां कुळवरां सुखी समदिरान आमच्या मातात आयज दुखाची लारां म्हजी भयणी तूं सदांच म्हणटाले न्हय तुज्या व्हडले भयणीच्या काजाराक तूं खूब नाचतलें म्हणून पूण तुका नाचोंक नशीब ना म्हज्या काजाराक तुका नाचोंक मेळना जाल्यार कितें जालें आतां हांव ह्या घरांतली पडोन वेता तीवूय जाल्यार म्हजो संवसारूच करूंक वेता न्हय म्हणटूच आतां आमी दुखी कित्याक चल आमी कशें काही नाचोया चल कम Let's dance! Let's dance! Come on! Turup 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 ba. Turup 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 ba. Ya garaggi ami dopo zori kula mami daddy namka ya gara sutila Audi koshi sonsa Koruka toya sara Mata deva divu Moja wotan bori fora Turup 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 ba चल बाय डॅडी आलो जाल्यार तुका वचोंक दिवची ना म्हजें चल म्हजें दुयें काजार जातू
Toți coace, că s-o dați usuarându, Lupto victo geung saina, Kitle dulu asoto, Mai ce besa una stana, Vetai curundu kachiso, Magta sai bagon, Moji duece, So dat feelings go. Fela, să se tuan maga sodanjet porin zap kidak kuruk na. Tama kine? काय सांगणार? काय सांगू ना? ना. Fela आणि Krizma कोई असं. Maka kawan na. Krizma? Fela? Krizma? कोई असं ती? Ha, au नको ते. होय मगा जाय माझी भुरगी सदांच वेळार घरात पितो सोडलेली. Krizma? तो कोई गेलेले आणि आमचे स्वेला कोई असा. म्हाका खबर ना. तुका खबर ना? जाणा ग्लेन, आज माझी तोकली तारेर ना. पळय, सकाळी हांव घर साफ करता तेन्ना म्हाका स्वेलाच्या रुमान चीट मेळ्ळें. चीट मेवल्या? चीट वाचून ओगीच कित्याक रावलो? तुका आनी कितें सांग म्हणटाय? आमचे स्वेला पळोवन गेले कितें? ना, स्वेला पळोवन वचोंक ना. तुवें ती चीट सारकी वाचूंक ना ग्लेन. हांवेन ती चीट सारकी वाचल्या. स्वेला पळोवन वचोंक ना. स्वेला कोणे तरी पळोवन धाडला. तशें तुवें म्हाका फोट कित्याक मारली? फोट? तुका खबर आसा हांव तुजो गोरकार पुलीस खात्यान काम करून म्हजो रिटायर जावपाचो वेळ पावलो म्हणून. तुवें म्हाका फोट कित्याक मारली? रेजमा, तुका खबर आसा न्हय स्वेला खंय आसा पळय तें? ना डॅडी. तुमकां दोगांयकूय खबर आसा स्वेला खंय आसा पळय तें? तूं आमकां दुबावता. हांव तुका दुबावना. पूण जेन्ना तुवें हाडून दिलेली चीट हांवें वाचली तेन्ना म्हज्या तोंडांतल्यान हांवें तुका कांयच सांगूंक ना. तुवेंनूच म्हजे लागीं प्रस्न केलो आमचे स्वेला खंय गेला काय म्हणून. आनी तुज्या एकाच प्रस्नांतल्यान हांव सगळें सजमलो. रेजमा, तूं ताका पावून आयला न्हय? डॅडी, तुका खबर आसली न्हय आमच्या स्वेळा जेरोमासाचे मोबायल आसले म्हणून. तरी असं तुवें ताची सोयीक ट्रायला लागीं केली आनी हेच पिरातीन आमच्या स्वेळा पळोवन गेले. डॅडी, आमच्या स्वेळा पळोवन गेले. सांग म्हाका तें खंय गेला पळय तें. हांव ताका सोदून काडून पोत्तून ह्या घरांत हाडटा. ते आतां खंय गेला तें आमकां खबर ना. हांवें स्वेळाक सांगला ते खंय वेता तें आमकां सांगो नाका म्हणून. कित्याक हांव जाणाच आसली तूं ताका देव सोदून काडटलो म्हणून. ग्लेन, स्वेलान कितें केलां तें आमकां घरा पासून केलां. ससेल, हें तापोट हांवें तुजेर मारलां. कारण जेन्ना स्वेला पळोवन गेलेले तेन्ना हें तापोट तुवें ताचेर मारूंक ना देखून. तुका खबर आसली ताच्या काजाराची खाडां वाचल्यात. तुका खबर आसली ताच्यो चिड्यो वाचल्यात. तुका खबर आसली ताच्या काजाराची सगळी तयारी जाल्या म्हणून. तोरूय आसतना तूं ताका पळोवन वचून सांगात दिताय. म्हाका ह्या गांवांत रेस्पेत आनी मान आसा. फाल्यां कोणेच म्हजे लागीं विचारलें जाल्यार हांव ताका कितें सभाव दितलो? एक सांग सर, हांव ताका सोदून काडून पोत्तून ह्या घरांत हाडटलो. शेरूल हाडटलो. शेरूल. काजार जालेल्याक म्हज्या गोरकारान केन्नाच म्हाका एक बोट लावंक ना. पूण आयज ताणें म्हजेर तापोट मारलें, तापोट. Suki gurabu ang cocok tatami muy moga. Kosle udrustam cirailar fulo kota trawan ye kota. Togu duga racu, wadoi lili respetan. Kita salar magta pois ko cindewa. Sudirati nirmila to dewa munta tu kamakate cukona otrolan nodoram cipauta undodo yatam ce pau
तांची एक शिंगवाऱ्यार घरा बांदूंक पावना सायबा पातयेन तुजे रावता तुजे कुर्बी वेरीत काय जायना चारी ये चारी हे मोजे कॉल म्हाका म्हजी मामी डॅडी सांगून भिरांत दिसता आयज डॅडी घरा लेट येवपाचो आसा वॉचान बरो आसा तू म्हजी मामीक सांग न्हय हांव आसतना तूं कित्याक भिलगो वसली उतर घाल तुका सांगता निकाल लागपाकूच जाय न्हय ओ भुरगो कोण हांव ल्हान आसतना मगे लाई म्हाका तिची उठवे धरी नांव पिना सोरो ना खायना सुपारी म्हागेलें नांव विश्वनाथ चारी मामी हो म्हजो फ्रेंड म्हणल्यार आनी सारकें सिंपल गेलें मुगो एक्चुअली मुगे हांव प्रोड्युसर आनी डायरेक्टर मुगेलें हिंदी ऑर्केस्ट्रा आसा ऑर्केस्ट्राचें नांव मेलोडी मेकिंग आनी हॉलिडे चेकिंग ऑर्केस्ट्रा पुणे आमच्या घरात आमकां हिंदी म्युजिकाचो शौक ना हिंदी म्युजिकाचो शौक ना म्हणटा ती तेच मां तेरे माँ को आवाज दे मुगो मामी हांवें आमच्या कॉलेजीच्या गॅदरिंगाक हिंदी कांतार म्हटलेले आज तेच आयकून ताणें म्हाका ताच्या ऑर्केस्ट्रान चान्स दिला लक्की तुमी हा असली चेडूं मेळपाक सारकें लता मंगेशकर मगे कितली बरें गायता जाण तूं पूण आमकां ऑर्केस्ट्रा नाका ऑर्केस्ट्रा नाका इंग्लीश बँड जाय गे एक्चुअली आमगेली हिंदू चली आसात न्हय पद बरी म्हणटात पूण एक्टिंग फ्लॉप तुमगेले क्रिस्तांवाली चलयो मडपा सारक्यो बऱ्यो येतात तेणी कळलो हो म्हजो फ्रेंड चारी कसो आसाय उबाच न्हय तू आमचे रिजमा सांगता ताजे कॉलेजीत शिकता कितें ना हांव मॅट्रीक फेल एक्चुअली मरे हांव प्रोड्युसर आनी डायरेक्टर मुगेलें हिंदी ऑर्केस्ट्रा चलता ऑर्केस्ट्राचें नांव सांगलां तांकां पूण हांवें तुका सांगलां आमकां ऑर्केस्ट्रा नाका पळय रे सांगता तें आयकून पासून घेना होय रिजमाची मामी कितें सांगता तेंच जालें तुज्यान वचो येता वचूंक जाता म्हणटा तो तुमगेल्या घरा भितर चल्ला रे हांव जाणा तो पुलीस इन्स्पेक्टर म्हणून आमगेले आमदार आसात आं कितें हांव तुज्या लागीं बरे भाशेन उलयतां आनी तूं म्हाका आमदाराची खबर सांगताय जाल्यार जाणा जा रिजमा तुज्या ऑर्केस्ट्रांत कांताराक करचें ना आयकलां म्हाका दिसलें आसतलें हांव सारकी इजी गोईंग मनीस म्हणून म्हाकाय मिनिस्टरांची वळख आसा म्हण खबर ना ताका वायब्रेट जावपाक लागलें मरे मोबायल एक मिनट कोण गो शाली गो कशास गो हांव बरो आसा ऑर्केस्ट्रा कांतार करपा सोदता गो अश कर म्हाका मुगो तूं फाल 4 वरांचे मडगांव पिपळा कडेन मेळ पयलीं तुका टेस्ट करता मागीर चान्स दितलो गो होय गो रिजमा हो हिस्ट्रो तुका खूंय सांपडलो कितें म्हणलें तुवें कितें म्हणलें रे तुवें इजडो म्हणलो म्हाका इजडो म्हणून तुवें म्हाका अपमान करूं ना रे तुवें सलमान खाना अपमान केला कित्याक सलमान खाना गेली छाती आनी म्हागेली छाती सेम टू सेम रे इजडो म्हणलें तुवें म्हाका याद दवर वता याद दवर तूं रिजमा हें सगलें कितें चल भितर ससेल हे घराक कितलो रेस्पेद आनी मान आसा आनी हे सगलें हांव कितें पळयता हें सगलें कितें पळय 4 पांयाचो घोडो चुकता आनी 2 पांयाचो मनीस चुकलो म्हणून व्हडलें वजें ससेल तूं हांगा कित्याक आयलाय तूं आमकां कितें सांगूंक आयलाय तुका हांवें म्हज्या काशा रोगताचो पूत मानलो आनी तुवें म्हाका हो इनाम दिलो तुका खबर आसली स्वेलाची सोयरीक जाल्या ताच्या काजाराची सगळी तयारी जाल्या म्हणून तोरूय आसतना तूं ताका पळोवन घेवन गेलो आतां कितें सांगूंक आयलाय जाम्यास जेन्ना तूं मेलनीच्या मोगान आसलो तेन्ना तुजो बापूय जावन हांव केजी लागीं उलयलो आनी तुवें म्हाका आंच्याचें रूप दाखोवन असलो विश्वासघात केलो डॅडी तू जेरेमीसा गुन्यांवकारी करी नाका हांव ह्या घरांतली पडोन गेलेली पूण
ताणें म्हाका सोजमावून परत हे दारांत हाडलें डॅडी. वडिलांचे बेसांव घेनासतना काजार जाता, त्या काजाराचेर देवाचे बेसांव आसना हे सांगून ताणें म्हाका परत घरा हाडलें मामी. चरम्यास म्हजे दुयेंत पेन पोत पोत तुज्या घरांत हाडली आनी म्हजे तकले वेलो पेज उणी केलो. ससर काजाराची तयारीक लाग. डॅडी डॅडी आमी दोगांय काजार जाली जाल्यार तूं काजार जातेलें. ओ डॅडी तयारीला लागीन मोल्याक म्हजे सांगाता की हांव तुका तुज्या दोरच्याचें वत्तां तुज्या रेस्पेराचो विस्तीत शोंक जाय. ये ये म्हणून सांगला. डॅडी प्लीज ये म्हाका गुन्या बोगस सवा हे म्हजे हात मोठे जाले म्हजे पुता तू जाणे आकलाचो वाट कसलो पडतो तुजो उपकारा म्हजे सगळंच काळ जातो सगळंच काळ जातो संस्कार तुकले वेळा पेस तरी गवळा झालो मुझे ओय बोलतलो तू मुझे केस करतो अरे तू मुझे कोटा केस करता होई हां तू ताव सोडपान ए हांव हिंग उलयता आनी तू वगे भितर सोरवयता ते हांव सांगता ते आयक या लेंबड्या आदोगादान मुझे कोटा केस गायल्या ए बरी आसतना तू असो वयता ए तोय तू सांगता हांव सांगता ते पयली आयक ओ शेजारी तू गेलो मुझे कोटा केस करता म्हाका एक सांगता ओ लेंबडो किंवा रावता ते घर कोणा गेले ए तुम्ही मारू हाब्याचे टोपली हाब्याचे मान तुमच्या देवान जीव दितलो बरे सांगतो तुका सांग म्हाका सारखे सांग जीव दिवपा नाका जाल्यार सारखे सांग ओ आदोगाद किंवा रावता ते घर कोणा गेले जाणे हांव काजार जावन घरान आयली तेन्ना म्हजी सासूबाई म्हाका सांगताली कितें ते घर तुमचें सारखे मुगे पायली मत आसतना म्हाका हेच सांगलोले ते घर आमगेले म्हणून जाले हाल्या कोर्टाक तू मुगेलो ते हाब्याचे मान फोडून वयतालो तेच तू मय राव जाले एक दीस तुम्ही मेळ्ळो आतां सगळे पॉयंट पुरोयन दवरता आनी हाले एके कोर्टा मागीर भायर पडटा एक दीस तुम्ही हांवच नको हाचें कितें करूं आयज ह्या गांवांत एक पुमाडर आहा एक वतो होस दुमींग मत्तलो ना जाल्यार तेका पडोय कोण तेस्तो मुय रावता तो मत्तलो कसो आसा आहलो तेसो सिसील माना इचात ते हांव न्हू देवा भिवून सांग बरें बरें आनी देवा भिना जाय तूं एक भिवून सांग ना हें पयस ना हें पयस दवरता कळना तुका ओ तो होस ना ओ तो होस दुमींग रावना तें घर कोणागे भाटा पडटा एक सांग सांगता हांव काजार जावन घरान आयली तेन्ना म्हजी सासूबाई म्हाका सांगताली ते बाट तुमचो पुरो इतल्या पुरो केश हांव जिकलो बरें तूं मुगेले तेस्तो ना 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 हांव तेसो तेस्तो राव ए सिसील मारा हिंगे हिंगे इचोय ही तुमगेली हांवें वयलोली कित्याक नाल्ल नो होय हेका आतां कितकोन देख शिकोवपा जाय ती हांव देख शिकयतलो तेस्तो मुय मेळ्ळो म्हाका हे भितर हांव भायर काडना केश हांव शिकोच तू येयलो अरे हाल्या कोर्टात तू केस बेटा जालो तू समज आई तेच तू पण एक टाइम दवरलो हाय तू हाल्या काबारूच तूं म्हाका वळखीचो दिसता स्वेला खरेंच तुझ्या लागीं काजार जावन आयज म्हजें सोपन पुरें जालें स्वेला. आता तू म्हज्या साक्रामेंताचो गोरकार म्हणटोच हांव सदांच तुका विश्वास शिरवतां आनी हांवूय तुका सदांच विश्वास शिरवतलो. म्हाका एक सांग आमी हनीमुनाक तान केन्ना परत येतली स्वेला आमचो हनीमून कवर जातोच. तशें तर हांव म्हज्या मम्मीक फोन करून रोखडेच येता. स्वेला पळय प्लेनाचो रिपोर्टिंग टायम जायतलो बेगीनूच या. आरे बाबा डोंट वरी आय बी इन टच. ओके. हॅलो हॅलो केशा बरें हांव बरी आसा. तूं कसो आसा? हांव आहलो तेसो हा हे काजार बी जाली वय तूं न्हू होय काजार जालें. हो पळय हो म्हजो गोरकार. हॅलो हजबंड हॅलो. तो आमच्या शेजाऱ्याक रावता. वो? आमचो शेजारी तो. हां एक्चुअली ती मुंग्या शेजऱ्या रावताय एकूच जालें ना तें. दोन भाशे जाले बाय ते आतां काजार जायन खंय वचपा वयता बाय तुमी आमी हनीमुनाक वेतात. हनीमुनाक होय हनीमुना खंय वयताली
आम्ही मॉरिशस वयता. मावरिसागे रे मावरिसागे कित्या वयताय बाय तेरेजनागे वचनूय आहलोले ना 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 तू सोजमोक ना. ना समजील बाय हांव सोजमोक ना तू. ताका सांग ना समजल बाय आय अंडरस्टँड द अंडरस्टँडिंग ऑफ द अंडरस्टूड ऍक्च्युअली मुगो बाय हा? सांग सांग. ना तू सांगा वयताले सांग तू. तू सारको सोजमोक ना. आम्ही मॉरिशस वयतात. मॉरिशस म्हणजे एक गाव. मावरिशस म्हणल्यार गांव होय. म्हाका तुमी मावरिसागे वयताय दिसले. ना ना ऍक्च्युअली मुगो बाय होय. काजार जालें म्हणटोरी न्हू हनीमुना वचपा जायच. सारके तुझे. होय हांव देखून पळय काजार जालोलो त्या दोणा हांव देखून हनीमुना गेलोलो. होय. होय आनी हांव हनीमुना खंय गेल्लो तू? बेंगलोर. वाव होय बेंगलोर होय होय हांव हनीमुना बेंगलोर गेलोलो. ऍक्च्युअली हांव हनीमुना बेंगलोर 15 दीस रावतो म्हूण गेलो हांव. 15 दीस. होय पूण ऍक्च्युअली दुसऱ्या दिसाकू बायलेन फोन करून आपयलो. कितें म्हटलं तुवें? दुसऱ्या दिसा बायलेन फोन करून आपयलो. तुका बायलेन फोन करून घरा आपयलो? होय जाल्यार तुजे सांगाताक तुजी बायल हनीमुनाक वचोंक ना? बायलेन बेंगलोर चोयलोले तेका लागून हांव एकलो वचोन येयलो. बरें तर तुमी उलयात हांव मातशें मामीक फोन करून रोखडीच स्वेला रोखडेच ये स्वेला. ओके, ओके. कोण ते? बायल ती मुगेली मोची. तुगेली होय आनी मुगे बायलो म्हाका खबर ना. हे रे हांव काजारी. अरे बाबा म्हाका खबर ना. कोणा खबर आहा ती पूण खबर आहा तिवूय ना. अरे ही ब्रीफ केस मोची मुगे न्हू ती. ना हांव येता आसतो घेवन येवं ना ती. ना आनी हांव येता आसतो कितें घेवन येयलो तरी. बरें हें सांगू हांव येता आसतना कोणा बारा येयलोलो. अरे तू एकटोच आयलोलो. एकले येवन हांव येता आसतना म्हज्या बाराबो येयलोलो. म्हाका वळखुना रे साहेब. अरे तू चारी न्हय. हय साहेब तुगेलो काजरा आशिल्लो मरे साहेब हांव. जाणा आतां तू रेजमाचो फ्रेंड न्हय. एक्चुअली हांव रेजमा गेलो बॉयफ्रेंड आनी सगळी सारकी जाल जाल्या कडेन तुगेलो साडू जातलो साहेब. भिये नाका सगळे सारखे जातले. साहेब तुका कांयच खबर ना साहेब. तो मिस्टर ग्लॅन कसलो इस्त्रेक बापयतो तागेले भुरग्यान खंय तो सांगता तें लग्न जावपा जाय. आतां पळय तुजे कडेन काजार जावच्या आदी ते सुयेला जेरेमेसाचे मगन आशिल्ली न्ही रे साहेब. हे तू म्हाका सोच सांगता. विद्येच्यान इतले न्हू ते सुयेला ते जेरेमेसा वांगडा पळून पासून गेल्ले. वर्सान ताका घर हाडून मिस्टर ग्लेनान तुजे कडेन काजार केला. चारी हे तुका कोणी सांगला. रेजमान सांगला ते मुगेले गर्लफ्रेंड न्ही. भितर खबर मेळटात त्यो म्हाका. आतां तूं खंय वता रे साहेब? चारी चारी आमी दोगांय हनीमुनाक वेतात. हनीमुना वता. वो हनीमून जेरेमेसान केन्ना गेल्लो कोण जाणा. आनी सुयेला खंय गेलो रे साहेब? आपल्या घरच्याक फोन करून गेला. घरच्यांक फोन करपाक गेला वो जेरेमेसा फोन करपाक गेला. हांव ल्हान आसतना म्हगेली आई म्हाका सदां सांगताली कालची हुमण खावपाक एकदम बरें लागता म्हणून. टेस्टी आनी यम्मी म्हणटाली ती. आतां मुंबय साकून गोंयचे सेकंड हँड गाडी हाडून चलयतात न्हय त्यो गाडी चलोवपाक एकदम बरें येतात सायबा. म्हाका हितून इयर डॅमेज जाला म्हणून फोन वता. काय रे मामी तुका रेका दिलं आणि मामीन सांगलं हनीमुनाक वचून बरी भाशेन घरा या. चल चल आमी या. कमा बेगीन तितली कमा. स्वेला तू जेरेमिसाच्या मोगान असले बोल. म्हाका फोन मारी नाका. मोशे लागी काजार जावच्या आदी तू ताच्या सांगाताक पळोवन गेलेले. बोल स्वेला म्हाका सोद आसा ते सांग. होय पूण आमचो मोग भितर आसलो. म्हजेर विश्वास तो. आता जेरेमिसा मदीं आनी म्हज्या मदीं कसलीच चोरी करता. बिलीव मी टायलर. पटली स्वेला
म्हाका तुझे कांयच आयकूंक नाका स्वेला कितें तू वच स्वेला म्हाका खूब आसवड म्हाका तुझे कांयच आयकूंक नाका तू तुझ्या घरा वच स्वेला हे तू कितें करता हांवें सांगलां तुझ्या घरा वच काय रे कशें हांवें सांगलां तुझ्या घरा वच राव स्वेला स्वेला आज तर तुझ्या आणि माझ्यामध्ये कसलो संबंध ना डायव्हर्स पेपर घेऊन हांव तुझ्या घरा येतलो आमची फुडली भेट कोर्टान जातली केजी तूच म्हाका सांग हांवें कितें करूं तुज्या पुता लागीं विचारल्या म्हजे दुयेंत ताणें परतून कित्याक धाडल्या काय म्हणून तो म्हज्या विचाराक कसलो जबाब दिवंक तयार ना हांव म्हजे तुयेचे कुशीचेर आड हालोन तेन्ना तुवें म्हाका व्हडलें भाशण दिलेलें तूं म्हणटालोय भुरग्यांचे कुशीचेर आड येवप हें सारकें न्हय म्हणून जाल्यार आतां तुवें कितें केलें हांवें कितें केलां काजार जावन दुसऱ्या दिसाक तुजी धूव घरा परतली जाल्यार फकत तुजे चुकीक लागून तुका खबर आसली न्हय ते जेरमिसाच्या मोगान आसा म्हणून काजार जावच्या आदीं ते जेरमिसा सांगाताक पळोवन घेता तूं ताका घरा हाडटा आनी म्हज्या पुता लायन काजार कोत्ता कोणाक कुशा करून कोणाक म्हाका म्हज्या पुताक वो तुजे तुवेक जेन्ना स्वेला पळोवन गेलेले तेन्ना ताच्या काजाराची सगळी तयारी जालेली त्या भायर म्हजे दुयेंत तुज्या पुता लागीं काजार करतलो म्हणून हांवें तुका उत्तर दिलेलें उतर राखोन तुवें त्या गाजाडांक त्रासान घातली त्या गाजाडांक टायरलाक स्वेलाक आनी जेरमिसाक जाचो फुडार तुवें पिड्ड्यार करून उडयलो तुका बरे भाशेन खबर आसली जेरमिसाची माय आनी पाय एस सावन मेल्यात म्हणून देखूनच तुवें तुजे दुयेक जेरमिसा लायन काजार करूंक ना अशें न्हय तशें न्हय तें हांवच नको हांवें तुका कशें सलमावचो पळयलो पूण तोबी आसतना म्हाका एक सांग टायरल कितें म्हणटा तूं म्हजो इश्ट आनी हांव जाणा तुवें तुजे दुयेक म्हज्या पुता लायन काजार केलेलें ताचो बरो संसार जावन आरे ह्या संवसारांतली सगळी माय आनी बाय आपल्या भुरग्यांचो बरो संसार करूंक आशेता आनी तें तुवें केलां म्हणून हांव बरे भाशेन मानता पूण जेरमिसाची माय आनी बाय एड्स जावन मेलेली आनी त्या जेरमिसा सांगाताक तुजे दुयेचो संबंध म्हाका आयकूंक पासून भिरांत दिसता केजी ती दोगांय मोगान आसली हें सत पूण तूं चिंता तशें न्हय तें केजी ग्लॅन म्हजो पूत काजो जालोलो आपलो बरो फुडार करूंक पूण तुजे दुयेचे कोर्तू पडून तो सारको निराश जाला हांवें ताका जाय तो समजायलो पूण तो म्हजें आयकूंक कबूल ना देखून आतां हांव तुका सांगता म्हज्या पुताची खबर सोड म्हजे तुवें कांय जेरमिसा लायन काजार करूंक ना आनी ताचो परिणाम कितें जाला तो तुवें बरे भाशेन पळयला म्हणटूच तुका आतां एकूच रस्तो उरला आनी तो म्हणल्यार तुजे तुवेक जेरमिसा लायन काजार कर बरें हांव येता म्हजे तुवें जें हांवें कितें केलां तें सगळें तुज्या सुखा पासत केलां हांवेंय मोग केलोलो हांवूय पळोवन वचोन काजार जालोलो पूण म्हाका म्हजेर विस्वास आसलो जरी तर तूं पळोवन वेताना तुवें इल्लेशें तरी आमचें चिंतलेलें जाल्यार आयज जें कितें घडलां तें घडोवंक पावचें नासलें डॅडी आमचो मोग पवित्र आसलो म्हजेर विस्वास दवर डॅडी फाटीं फुडें चिंतिनासतना भिवून हांव ह्या घरांतली पडत गेली आय एम सॉरी डॅडी म्हजे तुवें सॉरी म्हटल्यार हांव तुजो डॅडी म्हणून तुका समजतलो तूं म्हजी धूव म्हणून तुका बोगशितलो पूण हे वेळार तुका टायरलान बोगसूंक जाय तुका ताचेशी वच आनी तूं माफी माग हांव ताचे लागीं माफी मागूं सांग ताचे लागीं माफी मागूंक हांवें कसली चूक केल्या हांव जेरेमेसाच्या मोगान आसली ही तूं चूक म्हणटा जेरेमेस वॉज माय पास्ट पुट्टोरी आसतना जेन्ना एक चेडूं एका मोगान आसलेले चेड्या लागीं काजार जायना जालें जाल्यार हो समाज त्या चेडवाक वेगळेच नदरेन पळयता आनी तूं मोगान वच न्हय तूं ताच्या सांगाताक पळोवन गेलेले हांव ताच्या सांगाताक पळोवन गेली जाल्यार कितें जालें जेन्ना एक चेडूं एका चेड्या सांगाताक पळोवन वेता तेन्ना हो समाज कितें कितें उलयता ही तुका बरी खबर आसा दादले मनशाक एक दादलेपणाचें गर्व आसता देखूनच टायरलान हो समाज कितें म्हणटलो हें चिंतून तुका परतून धाडला देखून तूं ताचेशी वच ताचेशी उलय आनी ताका बरोवसो दाखय तूं सदांच ताका विस्वासी रावतलें हांव ताका विस्वाशी रावली तरी हांवें ताच्या विस्वासाक घात करूंक ना
जो गोरकार काजार जाऊन दुसरेच दिसा हनीमुनाक वेतना रस्त्यार आपले गोरकांनी आपल्या मायच्या घरा परत घरात हाडटा तो गोरकारांनी म्हाका कसो सजमतलो त्यांनी तो म्हाका कसो सजमतलो तुझो संसार तुवें म्हजो सुखी संसार करूं हांवें जेरमेसाच्या सांगाताक स्वप्नां सोपलेली पूण म्हजी स्वप्नांच उरली न्ही तुझी स्वप्नां पुरी करूंक जाय म्हणून तुवें सांगलेले तूं हांव काजार जालें म्हजो बरो संसार जावंक जाय म्हणून तुवें म्हाका बरे घराब्यान काजार केले कित्याक तूं म्हजो डॅडी तुवें तुजो कायदो केलो आतां तूं म्हज्या पासून चिंती नाका डॅडी तूं म्हज्या पासून चिंती नाका एका बापायच्यान आपले दुयेक मागता तितले सूख दिवंक जाता पूण तिका आपले नशीब दिवंक जायना डॅडी तुज्यान म्हाका म्हजें नशीब दिवंक जावचें ना डॅडी तुज्यान म्हाका नशीब दिवंक जावचें ना जे सूख हांवें म्हज्या जिवितांत पळोवंक ना तें सूख हांव म्हज्या दुआक दिवंक आशिल्लो सुयेलाचें सूख पळोवंक म्हाका नशीब ना जालें आतां हात उंच नको रिजमाच्या सूख हांव कसो पळयतलो पळय तें ग्लेन हांव तुका सांगता आयजतान रिजमा ह्या घरांतलो पांव भायर घालचो जाणा कितें तूं जाणें काल त्या चालीचो ऑर्केस्ट्रा गोरवा आसलो आनी तुवें ताणें खातार म्हटलो वय हाय मम्मी रिजमा तुका हांवें काल सांगलेलें तूं त्या चालीच्या ऑर्केस्ट्रान कातार म्हणचें ना म्हणून आनी थोडे आसतना तुवें कातार पूण मामी ऑर्केस्ट्रान कातार केल्यार कितें वायट आसा रोज तुवें कातार म्हटला म्हणून न्हय पूण मामी आनी डॅडीन तुका सांगलेलें तूं कातार करचें ना म्हणून आनी तूं मामी डॅडीचे कुशीर हाड आयला तूं जाणें मामी डॅडी कुशीचे हाड आयले जाल्यार कितें जाता पळय तें मामी सुयेला तुमची खुशी करू आपल्या मोगाची सॅक्रिफायस करून तुमकां जाय तितलें काजार जालें सांगात कितें जालें ताणें तुमचें आयकून आपलो संसार काडूकान घातलो तशें तुमचें आयकून म्हजो संसार काडूकान घालूंक कबूल ना पूण तूं भुरगें आसा म्हाका शिकोवप आसा संसार कितें तो जाणा कितें बरें आनी कितें वायट तें म्हाका समजता भुरग्यांनी वडिलांचें आयकोपाचें तो ती बातलो आतांचो तेंप मुखार जाला प्लीज वायट उलयलें तूं ओगीच रावन आयकता म्हाका आनी कितें सांग म्हणटाय म्हाका आनी कितें उलय म्हणटाय सेसेर आनी जें कितें रिजमा उलयलां ताची उतरांनी कसली चूक आसा म्हजे कुशेन हांवें सुयेलाक काजार केलें आनी ताचें जिवीत काडूंकी जालें जरी तो रिजमान दिसता तेजें कितें करता तें सारकें म्हणून करून दी ताका सेसेर करून दी ताका ना हे अशें करूंक हांव दिवची ना जर तो रेजमा कितें करता तें पळोवन आमी ओगीच रावली जाल्यार आनी म्हजे दुयेन वायट रस्त्यार पावून मारले जाल्यार ना हे अशें हांव करूंक दिवचें ना सुशील म्हणा कितें जालां एक आगो तूं रडटा कितें जालां कोणी कितें म्हणलें तुका सडे बाबा आतां आमचे रेजमा वाडोवन व्हडलें जालां वय आतां ताका आमी काजार करूं करूंक जाय कोणी काजार करची न्ही म्हणलें फाल्यां आमकां कितें जालें जाल्यार हे आमचें घर बाट कोण सांबाळटा चोय तो कोण आहा कोण एक दादलो मनीस नाका चोवपाक देखून हांव चिंताली आमचे रिजमाक काजार करूं करपाचें कोणूय तरी बरो भुरगो आसा आगो हांव चोयता मुगो भुरगो मेळटा जाल्यार रे आगो सांगाय मुगो आमी शेजारी आसून कितें उपेगा पडटा ना जाल्यार एक तुका पावनाय जाल्यार चोय आमगे कोर्टान जाय ते व्हडले व्हडले मनीस येताय केस घेवन हांव एकलो खाता उतर हांव ताका घर सावन करूंक सोदता गोरजावय करूं सोदता ते जाल्यार जालें मुगो हांव चोयता भुरगो चल तूं हुस्क्या मेकळे राव चल आनी तूं चिंता करूं ना आनी तूं आमी शेजारी तुका पावनाय जाल्यार कोण पावतले हा हुस्क्या मेकळे राव आगे मुजे मायगे तूं गोरजावय करूं सोदता हुई भुरगो आनी सोदूं भोंवता भुरग्याक भुरगो आहा पळय शेजाऱ्याक
आगुस्ता काढता आणि तेंगे रेजमाको काजार करता एक पाटी आगुस काजार जाले म्हणटरी तो घर जावई जातलो मागीर हे घर आणि हे घर दोन्ही एक जातली मागीर या तिसऱ्या घरा कितको काबार करून जाते चोय बरे जाले म्हज्या कानार पडून म्हाका दिसता मुगे पायगे कोरणी प्रमाणे आनी तेगे पगार प्रमाणे म्हाका कोण चोड दितलो आनी हांव वरांत काजार जावपाक पावतोय अशें म्हण उलोव आंकवाड लास्टा बॅचलर बोन आनी बॅचलर कोन हे घरा एक चोड आहा तेका उतर घालून शिकता पूण 15 वर्सां व्हडली ती काजार जालें म्हूण काय ना मागीर प्रोडक्शना प्रॉब्लेम जाता असो सगळें मेळटा अरे मोगे पाय घ्या दुस्माना चेड्या एकलो उब रावन कितू लयत रे गात तेका उतरव ए शिल्पीन हेंगो हेंगो कित रे हेंगो अरे हेंगो म्हळ्यार कित रे दुस्मान काय चढू तेमी घेन भोवप बंद न्हू गो होय. केन्ना जाल्यार एक जावपाकू जाय तेका लागून हांव मुटालो कित रे? तूं आनी हांव काजार जावया ओय, जाऊया आयज काजार फाल्यां हनीमून परवा डिलिव्हरी धपक्यान उडोवया अरे कित जाल रे हांव चिंतालो कितें रे? हांव चेडू चळ कामून कितें रे? आगो काजरा उतर घालपाक हितू हाकडेलो पूण ती काजरा उतर घालून डेट फिक्स कोन हनीमून कोन डिलिव्हरी देखून केली अरे मुगे तें बुला आ मुगे पाय चिंतिता तूं तरी चिंतीत न्हू रे हे रे तूं पाय कितको सांगता रे तुगे पाय कितको टर्न करून गायो तो हांव जाणा तूं बी नाका शिल्पी तू काय 100 आणि 100 पाठ सांगिला या लोकल आणि गावठी भुरग्याक उलो येनात म्हणून शट अप पूण पाय शट अप and get out inside of the house of the home अंकल हांव तुका मुटमू तूं मुगे पाय म्हणून हांव राती मुगे पाय तुज्यो आनी तुगे चेडवा अब्रू कोतालो कित म्हणू तूं हुंय तुगे चेडवा काजार करून केन्ना पावपा ना इतलें न्हू तुगे चेडवा कोणे आंकवारपण सोसूं जायना जाण तुगे चेड हुंय घांटिया मारा पडोन वयतलें मुगे चेड घांटिया मारा पडोन वयतले पाय म्हणा तुगे पाय कित कोचाय कित करूं सिद्धा जितो मातसो अरे पाय कितो माल्या तूं जेनी आसतलो एक काम कर मुगे पाय लोणचें घाता जाल्यार एक उपाय आहा तो उपाय सांग हांव तो उपाय सांग म्हाका काड होय. आनी तुगे चेडवाको काजार कर शिल्पी यो याको काजार जाव जालें पाय आतां म्हणटा मरे ओ लोकल म्हणून तो लोकल आणि आल्सेशीन आणि बुलडॉग देखून जाऊ तू त्या काजार जाव म्हणल्यार जाव हे तेजी गाडी भायर काडटा आनी एक उतर घाता अंकल आयक मुगे हॅपी बर्थडे आतोडे सेम टू यू थँक्यू धाकल्या भुरग्या मिलिटरी हॉला पार्टी ह्या सेल्फीना वच्चे वन यो बस अरे ना रे पाय ओ मासो मेडिकल रिपोर्ट पितो दोरी सायन्सा 5 आटा ना हाल सकाळी पासून येयल्या Okay, thank you. हेजी सारकी गाडी भायर काडटा मुगे चेड घांटिया बाराबो पडोन वयतले तेका शिकयता हेजी गाडी भायर काडटा एक माल कितें जाता दाखयता हेजी गाडी तरी हांव भायर काडना आयची ताका हांव मुगे चेडवा ताका काजार करता न्हू सगळे आता बरे जातले आणि हांव तुझ्या पुताक करून काम करून दिवपाना सगळे पुतागे काम हांवूच करतलो येयले एक मोड्याक आसता येयले लागला या हाल मेली जाल्या याचे मोन्नाचे बसताय ते मूस ते पळय मोन्ना वासान मूस मोन वयतले ना एक मान हांव मुगे आत रोगतान भरपाना सोडलो आत रोगतान बरो कुडी रोगोत आसो नाका ए जोया आगो जोआव तू तेतार कोता सांगता तुका तू तेतार कोता त्यातार करू त्यासको त्यातार येता ते किती तेतार येते तुगे चेड्या गेलो आज बर्थडे एक पुशा जरी सांगेल तुगे चेड्यागे बर्थडे म्हणून मुगे चेड्यागे बर्थडे आयजू अरे मुगे चेड्यागे बर्थडे जानेवारीचे 4 तारखेर ये तोतेले तोतेला येते तू तोतेला एक आपल्या आल्या चेड्या बर्थडे उगडास ना केदो तो आणि वयल्या मुठाय म्हाक उगडास ना म्हणून मागी एक सांग तुगे चेड्यागे बर्थडे आज आणि वो रिन्यू कोण जानरा आवत्ता चेड तुगेलो काय चेड मुगेलो बर्थडे तुका खबर आस नाही काय म्हाका खबर आस नाही तुगे चेडो मुगे चेडवागेन मिलिटरी हॉला गेला मुगे चेडो तुगे चेडवागेन मिलिटरी हॉला पार्टी गेला अरे कोण जाणा हेगे चेडवागेन कोण गेलो म्हूण आनी हो मुगे चेड गेलो म्हणटा मुगे चेडे हांवें हॉस्पिटलांत धाडला मुगे ब्लड रिपोर्ट हाडपाक
ही म्हाका चीट कोणाक येयली तर चयले पोस्टमॅन चीट दिन गेला आसतलो आनी कोणाक येयली काय हुई ही चीट न्हू हो कोणागे मेडिकल रिपोर्ट मरे मेडिकल रिपोर्ट टू मिस्टर दोमिंगोस गेलो अरे मुगे ये मेडिकल रिपोर्ट एको कितको पावलो म्हणजे मग होई बरे साहेबा या डॉक्टर होई म्हणून सुमरा नाही यार कोणा गेला रे वर्षा पाकिट घालले मुला पाकिट घाल घेऊन येता अरे बाकी एड साल्या ओय बाबा ओय याचे सारखे रिपोर्टाचे क्लिअर पुरेला पॉझिटिव्ह काय तू वैतालो रे ना पेशा मुझे दुबाव नका आवाजले कसले मानगोड येणार रे तुझा साहेबा तू मुझे पाय केसो दिस पावगे रे मुझे पाय की जोर के पेन मेले कथा आता रे बाबा बाबा साहेबा हे तुझी माग केसो दिस पावगे रे साहेबा जय मुझी चितून मुग्या पूत रोटा तुझे चिंतन रोटा आणि कोणागे चितून आ रोटा मुके चिंतन रोट मरे आणि किती अरे पाय गेट सलाय मग कोण झाला माका नी कोण चोड दिता कोण चोड माका भोगले कोता त्या घराचे तुम्ही मारले इंसा स्टेप बाबा तू बिना का मागे चले ही खबर तुझी भितर आणि मुझी भितर तिसरे आणि केन्ना कळपाना बाबा पयस वयता आणि मुजो जीव दिता मागे चल आता भाईसर विचार पण वस्तू पहिलो एक काम कर जे कोणा तुया नागोय नाही कोणाके चोन हायला त्याको बक्षण माग बरे भाशी तुमसार जाव आणि वस नाला देव तुका सरकार घेवपा ना ओय बाबा मागे 5 रुपये आले तिची गोडे ते 5 रुपये दिले बाबा लागे नका मागे 5 रुपये लागे नका दिता हे सगळे हात तू घे बरे बाबा हे सगळे हात मागे येला का मग 5 रुपये दे पहिला घ्या घ्या बाबा बरे बरे आ पाटे होईता तू जीवनी पावस चय एक पूत पाय कितको आशीर्वाद दितो पाय मरो होईता आणि पूत पाटी गेला ओ सूर्या पुता ओ सूर्या पुता शिल्पी मागल्या चाये घाले अगो मागल्या चाये घाले अगो या भुई गेला बायको गेला व टॉयलेट गेला या जेवढा 1000 पाठ सांगितला भुई होईत झाला मग सांगा नी वस्तून इष्टा जुआ इष्टा इष्टा ओय वर्षा कोणती सोयगे की चालतो रे भुरग्या पण आवयल्या इष्टा मग बोगस हांव चुकलो तुका बोगोशी ओय कित्याक आणि ससरा हांव ना हांव वत्ता अरे पण तू बरो वस्तू तर झालं किती रे मागी एड्स जाले एड्स तू? मोठ्या नुले नाका ही खबर कोणाक कळोंक जायना तुझी भितर आणि म्हजी भितर राव रे दुसऱ्यागे भाटबेसा तुके का सारलो ती आहलोली दुसऱ्यागे बायलांची या सारलो तुका ना मग बेसा दुबाव नाका असले केसले मनगुड येता मोचनी पयली मुगे पातका बक्षण मागोसो दिता के हे तुगे बायले गे भांगार आई मागो नयलोले तुगे बायले कडे तूही वयलो रे ओय आणि इतलो तेम तू मुटालो मुगे बायलेन भांगार हुंयची कुपारी हावेल म्हण जाण कोण म्हण तुगे बायल एकदम बरी मुनी चाललोली शेजऱ्या पावपाची इतले नुसता तू त्या दामून न्हिदो गेल म्हणरी ते डस्टबिना तू कोयर काडटालो आणि हांव तुगे देरा उडयतालो तो कोयर आणि तू देना ओय, उडयता तू सदां म्हणटालो कळूंगीर म्हूण तो कळूंगीर तो हांव तो कळूंगीर ओय इतले नुसता तुका कोण नासतना तुगे बायलेगे 4 पाटी हांव पिक्चराक गेला हा मुगे बायलेगे तू बिचारा गेलो शिल्पीन शिल्पीन ओ शिल्पीन अरे या मुई क्या रे शिल्पीन शिल्पीन मुगे वासन तुगे माय कापय माय कापय आज तू तुगे माय काव काय वस्तू मुई गेली माय मेली हे सांगू तू माय मोत्तोरी जालोले ओ माय मोच्ची नोगुडी जालोले यो कुछ आणि तू घ्या ना रे वैता वस रे वैता ओय आमोत्ता पकेड साले मोठ्या नुली नका तुझी भितर मुझी भितर आणि कोणाक कळो शिरपटा मुजेरी माल मरे स्टॅम्पू अरे वस रे
तो रिपोर्ट आहे वचोय मोको दिला आणि या रिपोर्टाचेर वाचून सांगितलंय माकी एड्स झाल्या म्हणून तुम्ही नाका लो रिपोर्ट तू गेलो हा? नाही मी गेलो म्हणजे माकी एड्स झालो ना के आरगत का दुनिया आरगत का बाबा आई सांगलं ना माका काय झालं ना व्याचा तू येत माझ्याकडे ना म्हणू आरगत का दुनिया प्रेज द लॉर्ड ए आता म्हण ना मुगे भांगार दी तू मन ना झाल्या भांगार दी होय आई दिलं ते भांगार दी हे भांगार तुझी मुको दिली मग तुका प्रूफ किती जाणार आहे किती भांगार तुको दिल ते प्रूफ जाय तुका प्रूफ जाय म्हणजे कोर्ट स्वतः प्रूफच दिता ए तू कोट म्हणतो तू केन्ना कोट चोयला आणि तू कोटा बायना घाटल्या भुरग्या बरोबर हॉटेल हटा बरे ए तुझी मान फोटो मान हॉटेल सगळ्या म्हणजे नाव तुही पेटे केला फोटा को घोट्या लाटबो हटालो तू कोटा फोडू हात जाऊ घोट्या त्याला फोड मार वय फोटा बाई जाऊ घोट्या लाटा वय पाचला उठताय मुस्ताडा अरे ए सिल्मेन ठीक आहे तू आणतो या घरातून मुनशान साफ करी आणि याच्या चड्या मारा होतो हुई जोशी वापरतात तुका बरो देशान चारसतून वरान कादार करतलो दोन त्याने मॅगार नितलो इतल्यानो द्याऱ्या पडोय भांगार नितलो हिशेबानी कोत आसपारा भांगार म्हणल्या बरोबर असेल बाय तुगे मायगे पडोय ते कोणे भांगार हरो ना ते आणतील बाय होय येतोय शांती भांगार आणलो ते दोन मनाचेर मेळ म्हणून सांगितले खंय गेल म्हणून कोण उसकी जात न्ही जरा मेहस कसा रे एकदम बरो आता चांस कळलं तुका रे कमान चढलं ना रे ताका कोण सुवेलाक आता तेगेले मायगेले घरा असणार रे तू मगान असताना तुझे सगळे घरास्तान करून काडिल्ले न्ही रे या तू किती उलयताय हांवें ताका आज पासून आपला हे बेस्ट लागले म्हाका तुगे हांव जाल्यार तसलो मनीस न्हय आं पळय आतां हांव त्या रिजमा कडेन फ्रेंडली आसले हांवें जाल्यार सगळी करून काडले रे पण कित्याक मारपा जाय आतां ताका सरळ सांगून सोडलो हांवें म्हजे कडेन लग्न जाले उपरांत क्रिस्तांवाले कपडे घालप बंद फकत साडी न्हेसतलो म्हणून सांगलें ताका हांवें साडी चलाय हांव सुवेलाक सदां साडी न्हेसोन पळोवंक सोदी पूण ते साडी न्हेसोन आसले सुवेला साडी न्हेसनाशिल्लें वय कित्याक रे कित्याक ताच्या पोटाक काळे कोत आसा देखून कितें सुवेलाच्या पटाचेर काळी खत आशिल्लें तूं फकत खत पडयत दिसता न्हय हात लावपी मनीस न्हय तूं बरें वेता म्हाका वेळ जाता तूं फकत लुकींग मॅन एक्शन मॅन न्हय तूं बरें गेलें तेगेलें हाय चारी साहेब तुजो तुकड्याच करता साहेब हांव म्हजो उगडास एक लेटेस्ट खबर आसा साहेब सांग कसली खबर सांग जाण मरे साहेब ते सुवेलाचे पटाचेर खंय काळी खत आसा आणि ते काळी खत आस म्हणून म्हाका झेरेमेसान सांगला पूण ताणें तें खत फकत पळयलें खंय साहेब ताका हात लावूं ना म्हणून सांगतालो तो आणि स्वेला सुवेला ही सारखी कोंकण रेल्वे मरे साहेब सारखी फास्ट टू सुपर फास्ट ट्रेन मरे साहेब ती साहेब हांव सदां चिंता जो लज नाशिल्लो घरकाराच न्हय तो तसली बायले सांगाता रावपा शकता न्हू आतां मायगेल्या घरा धाडले जाल्यार कितें जालें साहेब म्हगेले तात्यागेले चेड आसले तूं आदवोगाद डायवोर्साचे पेपर करपा लाव रे साहेब हा बरें चारी हांव येता चारी साहेब टेन्शन घेनाका बेल्याचो म्हणटा तो चड मोग करूंक जाय हे बराशे वयटा वता कितें रे कित्याक रे आराम आसना रे तुजे वांगडा पळोवपाक आराम दिसता तुका हो देवाचा मनीस मरे आमच्या गांवचो पाद्रीकार भुरग्या देवाची म्हणटा भिरांत आसूंक जाय देवाची खबर म्हाका सांगनाक तूं म्हाका देवाचेर विश्वास नाय ना रे फादर फादर ओ तो आंब आसतो पळयलो रे तुवें फादर पयला तो आंब तुका कित्याक दिसते पडटा जाण तूं कित्याक तो आंब थंय आसनाय रे फादर फादर मळब दिसटी पडटा रे फादर दिसता मळब कित्याक दिसटी पडटा जाण मरे फादर कित्याक मळब आसनाय रे फादर देव दिसटी पडटा जाल्यार पळय रे फादर कितें
देव दिसची पडटा जाल्यार पळय रे देव दिसना कसो दिसतलो आशिल्लो जाल्यार दिसतलो आशिल्लो न्ही रे फादर फ्रांसीस हो तो आंबो दिसता तुका होय कित्याक दिसता कित्याक कित्याक तो तुवें आसा देखून फ्रांसीस मळब दिसता तुका होय दिसता कित्याक दिसता कित्याक कित्याक ते तुवें आसा देखून फ्रांसीस हो भुरगो दिसता तुका होय दिसता कित्याक दिसता कित्याक कित्याक तो नाचता देखून फ्रांसीस भुरग्याची तकली दिसता तुका होय दिसता तकलेन भितर मेंदू दिसता तुका ना कित्याक दिसता कित्याक कित्याक तकलेन भितर मेंदू ना देखून एका एकूच शिकोवपा एकूच वखद होय हेच हांवें चिंतलां तेच ओ वेलकम 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 ये ये गांव उकलाय न्हू ये वराय थिंगोन दवराय इथिंगोन दवराय उबार आनी आहलो तिंगोन दवर ए तुम्ही कोणागेर आयकोपा गरज ना तुमकां हांवें सांगलां हिंग दवराय हिंगा आसली तू गांव सांगता आनी तुका उबार आय आनी आहलो तिंगोन दवराय तुमकां सांगते आयको ना कोणागेर आयकोपा गरज ना आसली तिगाच तुका आतां हांव तुमकां बऱ्यान सांगता हे उबार आय आनी आहलो तिंगोन दवराय नाजाल्यार चिच्या मारतलो तो काय पळय कापल्यान गेलोली कितें म्हणू त्याक वास जात न्हू आनी म्हाका नाकना रे म्हाका वास येना उदर मारे तकल्या जाग्यार राव हिंगा उबार ए तुका सांगता ए म्हणून हांव मागतलो एकल्याक तुमकां दोगांयकूय मान इथे डस्टबिना घालता पयलो सायबा घेना हे बरें हा बरें हेजे हा आनीक इथे सायबा गेले हा मिशी सारके गव्हर्नमेंट कामां आतां तुजे हात केले तेणे गव्हर्नमेंट आनी सरकार देखून हांव तुका सांगता होतो हे उबार आनी तूं कितें रे व्हडले सायबा हाडून गेला हाड तुका सायबा चयता या एक सायबा मान इथे डस्टबिना घाला मागीर कोणा बी रे सायबा हाडून गेला ते सायबा सायबो कित तो ओय दोन मरे सामके मालूंड आत्या वता उडो सांगलो तुका हांवें थिंग दवर नाका हिंग हाडलो रे अरे वाडे लेट करताले सांगील त्या दोगांय तुम सांगलो मरे थिंग नाका तुमगे देरान दवराय म्हणून हे सर थिंग आडकोडी जात जाल्यार भितो मुगे बेडरूमान दवरया आणि हे हात लायले रे तुका मारतलो साहेब तू केली च्या वाडची गरज ना नाजाल्यार बेश्टो चायेक ते बरें करूं साहेब ते बरें करूं एक पडले जाग्यार आतां एकूच उरला या घरांतलो मनशा भायर घालपाचे चयला मुगे पावर चोय कसो तो पावर अरे त्या ऑफिसरा हांवें हाडलेलो 5,000 दिले तेका 5,000 आनी इतले न्हू तेच चोय हांवें पिवयला 3 राती 3 बार एक सारको न्हावयला साऱ्या अरे पेग आनी कॉटरांनी पिना व्हडली बाटल्यांनी पिता 7-8 बाटले एक बराबर कांय न्ही वजा प्रॉपर्टी आनी तो पळय चिकन खाता एसकन घेतले काही नाही बरे चिकन सारखे बी तोडयता तो चाल तेजेर कोण ना तुका अरे लोकांक तो हाईत असता असो काजार जाय नेले हॉला गेलो ना आता कितें हॉल मेळो ना अजून
रेस्पेर आमगे गोयचे जाल मुस्का काण कोण केला तू पयस केले हय. वकॉल खंयची तरी साजऱ्याची एश को काजार जाल म्हणटरी जिवा पासून बट अरे अरे मुंग्या चढ मुरे होय किती आगोश बाय तू काजार झालो आणि या तुला कडे अगो आणि या बायजुवान सोड तू कानी कोणू मेळो ना अरे अरे एको काजार जाय पोरा तू कानी कोणू चढ तू दोया गेलो ना रे कितली गांडियांगे पुरकी मुरे लोक कोण तुझा बोलताई ते एकल्या कडे तरी काजार जावपा जाय आलो ना जाल्यार खंयच्या किर्याद आसा दोन काडच्या ए किर्याद म्हणल्या मातोला रे हो खंयची स्विंग आयले रे ती आगोश तुगे बायले हांव मुगे सून म्हणून मानून घेवपा तयार ना होय सून म्हणून मानून घेवपा तयार ना तू मुगे जावय उडो यार राव रे तू रेस्प्रा गेलोलो ओ बॉक्सिंगा गेलोलो दोये लूज शॉर्ट आहे ओके ओतो तू मुगे चेडवाक काजार जाला म्हूण मुगे चेडवा सून म्हणून मानून घेवपा कारण तुगे इपणे तो काय कोई हांव तुका मुगे घर जावय कोत्ता ओके. घर जावय तो मुगेलो यो आमी तो चल कर्जा वही करतलो आणि घर तुका हापा मेळटा म्हूण ती गाय कोई घरा तू भायर काड घरा हुस घातलो बस काढचे करा उच घालून अरे किती सगोट आहे रे किती सगोट आहे रे हा अरे तुम्ही इसको डेली सगोट आहे म्हणून तुमको दोघांनी सांगला सोडा आम्ही दोघांना वचून खास झाले डेली सगळो जाय म्हणून दोघांचे जाय म्हणून तुमचे एकवट करून जाय म्हणून कोणा गेलो आम गेलो देव बरो दीस दिव तू काय देव फादर फादर इतोय ई दोघांनी भुरगी माय पायगे बेसावन आसतना काजार जाले आणि कोण फादरान ते गेले रेस्पेर केला हांवेच तांचे रेस्पेर केला तुई तेंगे रेस्पेर केला पण या काजराची आमगे आडकोळ आलेली मुगे देखो नो ऑब्जेक्शन आलेले आगूच सांगतालो म्हाका घरा लागीं किजिला जावची आसात म्हणून आणि चड करून त्याच पासो हांगा आयला अरे तुम्ही आडकोडी म्हणटात ते भुरगीं कितें आतां ल्हान आसा न्हवऱ्याक जाली 25 वर्सां व्हंकलेक जाली 40 वर्सां आणि इतलो देव काजार करीत आसतना चेडवा घरान दवरप फादर तेंक भुरगीं बाळा हुंय कोण गेला तेंक खबर तरी हा तेंगे भुरगीं काजरा क्रॉस जाले म्हणून ते अगोदर न्हिदता सोडा चिंततात हाल सकाळ उठून कितको सकोटले ते वो चिंतिता तेंगे कित वयर काडतो तो चिंतिता तेंगे कित वयर काडतो भुरगीं बाळा हुंय कोण गेला जाय ती पाटी तुमची कंप्लेन येताली म्हाका सकाळी फुडें उठून सदांच झगडटात म्हणून वतो मुको पयली झगडी कमेस करता ओ पयली तोंड दिना आसतना मुजी तोंडा लागता आवरे दोगोय तोंड दिले तुम दोगोय तोंड दिले सारखे ना ना दोगोय तोंड फादर तुका सांगता हे दोगोय दादुले तोंडान इतले मेळून शी केस ता कोण असे तेका खाई ना मोगाय म्हणते ते जिरगू कोण आता मोगान कितको जिरले आम शिकवयतली बरे झाले आणि आचेर तुमच्या देवाचे बेसाव असते असं जाय कंपल्सरी देव अंच माराबो असं जायो आमचे ना झगडले गो केत ना जवळ बरे आता आम कास झाले चुकोन फायले आमगे चेड झालो नाव किते ऋतिक अभिषेक ऋतिक काल्या गो अभिषेक घाले रे ऋतिक काल्या अभिषेक सांग मला ऋतिक काल्या ये फादर मरे तो तू गलो ओगोत मागी तो फादर वासिका पाचो नाव ऋतिक काल्या नाव किती इंगाल रे इपाशे किती झगडताय रे तुम्ही फादरा मात्तो मुट्टू होय इपाशे झगडी करू आपण आणि ते पळ्यातात आता ही झगडी जावपाक तुम्ही जबाबदारी कोण आम्ही अरे तुम्ही शेजाऱ्यांनी म्हणतात ते मोगान बोंग जाय दुसऱ्याक एक बरे एक्झाम्पल जावंक जाय तुम्ही केन्नाय पळयला आम्ही फादर झगडटात ते ना फादर ना आता हांव कुरा लागीं झगडटा ती खबर सोड तू कुराको झगडटा सुबेज तो सकाळी फुडें कसो चुटना पयले मी सांगचे पडटा म्हणून बोक्सो जाय ना बोक्सो तो ना गुरगुतो बोक्सी तो ना तेका तर हांव पेडने ट्रान्सफर करिना नाजाल्यार हांवूनी जाणीन तो फादर लुईस मागीर भोंवनी चलो पेडने ट्रान्सफर होणी तेच जाल्या फादर तुम्ही देखू झगडटाय तरी झगडी म्हणून ताका किती केस्तांव म्हणटाय सुबेज तो ना किती हा जाणटो फादर संवसारा येयल्या न्हू आमी देखो आमी संवसारा आसपुऱ्यान झगडो जाये फादर कित्याक म्हणटाय तूं कित्याक आमी मनीस आनी जरी तरी आमी मनीस झगडो नाय जायतो जनावरां कडपा ना आमी मनीस म्हूण पूण जुवा या मुखार आमी मात केन्ना झगडची न्ही पुरो अरे बाट बेस घर देर घेवन आमी हुंय वयतले
आता आम्ही भुरग्या चितू जाय आमगे नातरा कितले हेळयता ते चितू जाय ओय बाय. अरे आता आम्ही साधे आम्ही गुचनी सोयरी आम्ही जाले. आता सोयऱ्या झाले मुग्या चेडू होय. तुगे सुल्लाल्या होय, आणि मुग्या चाडो तुगे सावय झालो अरे तू मुग्या चेड्या गेलो सासूपाय आणि हांव तू म्हाका वळखीचो दिसता हसले रे की हांव ते मिलाग्रीचे पुस्ताचो शिराजार करून आयले आनी म्हाका भरोसो आसा म्हजे दुयेक टायर जरूर बरो घेतलो म्हणून खरेंच तो हो तूं आयलो हांव जाणत आसली तूं म्हजे दुयेक परत बरो घेतलो म्हणून हांव स्पेलाक परत घेवप ना पूण हांव आयलां डायवर्स पेपर घेवन स्पेलाक सांग ताजेर सायन कर म्हणून म्हाका ते कोर्टान सबमीट करून जाय. हांव तुजे पांय पडटा म्हजे दुयेक लागून तुजे लागीं भीक मागता तशें करूं नाका जरी तर तुवें म्हजे दुयेक डायवर्स दिलो जाल्यार म्हजे दुयेचें कितें जातलें बाबा मोशे लागीं काजार जावचे आदीं ते कितें कोत्ताले तें ताका कोर म्हणून सांग बरें जालें म्हाका आदींच कमो ना नांवां गोरकार हांव आनी मोगी दुसरो आसपाचो फाटीं कितें घडलें तें विसर बाबा विसर कितें विसरो मोशे लागीं काजार जावचे आदीं ते दुसऱ्याच्या मोगान आसले ते विसरो मोशे लागीं काजार जावचे आदीं ते दुसऱ्या सांगाताक पळोवन गेलेले ते विसरो आनी समज हे सगळे विसरोन ताका हांवें म्हज्या सांगाताक दवरले जाल्यार हो लोक म्हाका आसतो पूण ताचो मोग निर्मळ आसलो निर्मळ ह्या तेंपार कोणाचोच मोग निर्मळ असो ना ती दोगांय मोगान नासली ते खरें पूण ताच्या मोगाक दुबावंक तुका कसलोच अधिकार ना स्वेराच्या पोटार काळे खोत आसा न्हय वय पूण तुका कशें कळटलें म्हज्या लागीं कित्याक विचारताय तुजे दुयेक विचार जेरेमिसान खंय ताचे त्या पोटार काळे खोत पडयला पूण ताच्या पोटाक आर बसून लावक ना ओ आय एम सॉरी हा ही खबर तू जेरेमिसाकूच विचार होय हे सगळे हांवें चिंतूनच डिसिजन घेतला स्वेरा त्या पेपराचेर सायन करतोच म्हाका फोन कर हांव ते बरो घेतो हांव तुज्या पांया पडटा तशें करूं नाका म्हजे दुयेक डायवर्स दी नाका जरी तर ताचो डायवर्स जालो जाल्यार म्हजे दुयेचें कितें जातलें काजार केलेले दुयेचो संवसार काडूंक पडटा ते पळोवंक म्हाका पोट दी दुनिया म्हाका पोट मामी कितें जाला तू रडटा कित्याक जाला कितें टायर लायलो आनी ताणें आमचे डायवर्स पेपर्स दिल्यात जाल्यार तू दुखी कित्याक मामी तू कित्याक दुखी जाली गोरकारान काजार जावन परत मायच्या घरात धाडला हे आयकुचें बोलते गोरकारान डायवर्स दिवन सोडला हे आयकोक कोणी बरें दिसता न्हय दी ते डायवर्स पेपर्स मोशे लागीं हांव ते सायन करून टायरला लागीं ना बाय पूण तुजो फुडार म्हजो फुडार म्हजो आनी कसलो फुडार मामी हांव मोगान पडली ही म्हजी चूक हांव पडत गेली हिवूय म्हजी चूक तुमकां जाय तुवें हांव काजार जाली म्हजे मामी दडीक जाय तेच हांवें केलें जाल्यार ही म्हजी चूक कशी जावं येता मामी ही म्हजी चूक कशी जावं येता तुम्ही म्हाका फोर्सान दुसऱ्या लागीं काजार केली ते म्हजे खुशालकायेक लागून आनी हांवें जेरेमिसा लागीं ओडून वचोंक चिंतलेले तेवूय म्हजे खुशालकायेक लागून जाल्यार हांव कोणाक कितें म्हणो मामी कितें म्हणो हांव कितें करूं म्हजें तुवें सांग हांव कितें करूं तूं कांयच करिनाका मामी फकत तुज्या काळजांत दीप घे देवाचेर विश्वास तू देवाक जाय तेच जातलें मामी दुनिया तूच म्हाका सांग हांव कितें करूं हांव तूच म्हाका सांग हांव कितें करूं हे सगळें पळोवंक म्हाका मोठ जातलें बाय हे तुजे तुवें आमकां गांवांत बोंब तोंड दवरूंक ना आयज म्हज्या पुलीस खात्यांतल्या मनशांनी त्या हॉटेल नूर जहानाक रेड मारली आनी तुवें एका रुमांत ताका सांपडली रिझमा आनी तो छान होय तो बी पुलीस चौकीर आसा रिझमा घेवन हांव घरा आयला तू चार सांगता हॉटेलान आसले बोल कित्याक गांव चारच्या मोगान आसा एक वेळ आमकां आदी सांगूंक जाय आसलें मामी स्वेल आपूण जेरेमियाचो मोग करता म्हणून तुमकां सांगलेले
तुम्ही किती केले स्वेलाची खबर सोड. हांवें मोग केला ते आयकून तुका राग आयलो तुवें मोग केलेलो तू विसरली तू कॉलेजीत शिकताना डॅडीच्या मोगान पडली आणि तुम्ही पळून वचून काजार जाली हांवें मोग केला जाय पूण अजुनूय पळून वचूंक ना पुरो कर तू उलयला पळय तें कितें जालें तें जालें फुडाराक ते चारी सांगाताक तूं वेचें ना तुका खबर आसा म्हाका एकूच खबर आसा आय एम इन लव हांव चाळीचो मोग करता आनी आतां हांव ताच्या भुरग्याची माय जावची आसा रेजना पुस्तकाल देखून आहे कोण तुका सांगता आज तू माझ्या घरातूच नाही या गावात पर्यंत दिसतो ना अशें केला हांव तुका ताका माफ म्हणटा ती आतां म्हाका ताची गरज आसा कित्याक हांव ताच्या भुरग्याची माय जावची आसा सांगलं गो तांकां म्हगेल्या भुरग्याची आवय जावची आसा म्हूण सांगलं गो तांकां आतां तुमगेले नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेटीची आमकां गरज पासून ना जाण मगे पयले पावटे हांव तुमगेल्या घरा आयलो तेन्ना तुगेल्या गांवान म्हाका इजडो म्हटलो हांव इजडो न्हू म्हणून हे पुरोवार करपाक हें सगळें खरा आसतना करचें पडलें म्हाका कृष्णा तुझ्या डॅडीन ताका इसरो म्हटलेलो कित्याक कोणाक लागून आनी तुझ्या डॅडीन ताका इसरो म्हटलेलो म्हणून तुवें डॅडीचो बदला घेवंक ताका सांगात दिलो मामी चारी मोसो पाजाताक मोग करता कितलो जाय तो मोसो मोगी चारीचो मोग तुका दिसलो या आवय बाबाचो मोग तुका दिसोंक ना नाका तुम्ही माझ्या घरात नाका हें तूं कितें उलयताय तुवें पळयलाय हे माझ्या दुयेंत चारीचो मोग दिसता या आवय बाबाचो मोग ताका दिसना लोक कितें म्हणटलो लोक कितें म्हणटलो तो चिंतून आमी ताका घरात दवरूंक खावना चिंतू आवय बाबाचो मान आनी घाबरून कितें तें चिंतिना जाल्यार हे दुयेंचे आमकां कित्याक चिंतूंक जाय हांवें तुमकां सांगोंक ना मोदी चिंताक म्हणून हांव जाणा चारी म्हाका सगळे सूख दितलो म्हणून फकत सूख दितलो मगो तुका आतां सगळे हॅपीनस ते हॅपीनस न्हय गो चलया मगो बेसांव घेवया गो आसूं दी लेट्स बी मॉडर्न न्हय गो वतात रे सासू पाय बरें गे सासू माय चल्ली आमी वचनाका म्हाका तुमकां कितें सांगूंक जाय सांगता गो म्हाका ताचे लागीं कितें विचारूंक जाय सेसेल तूं ताचे लागीं कितें विचारूंक सोदताय जेन्ना आमची भुरगीं ल्हान आसतात तेन्ना आमी ताच्या हाताक धरून ताका रस्तो दाखयतात जाल्यार आयज ती वाडून व्हडली जाल्यार ताचे वयर विचारूंक आमकां कसलोच अधिकार ना सांग ताका विचार ताचे लागीं म्हाका ताचे लागीं उलोवंक जाय माझ्या दोगांय दुआक लागून हांव सदांच देवाक प्रार्थना करी ताची सावळी जावन हांव ताच्या संगताक रावली पूण पळय आमच्या रगत पळय आमच्या वयर कितें चिंततात पळय ती सेसेल स्वेलाचे चिंतून हांव ताका ओगी रावलो आनी कितें म्हज्या ओगीपणाचो ताणें फायदो घेतलो आतां रडोन फायदो ना देवा लागीं माग चुय तें गेलां तुवें कशेल आसल्यार तो म्हणून सेसेल म्हाका एक सांग म्हाका सोबतें सांग हांव तुजो गोरकार म्हणून तूं म्हज्या फावरान उलयनाकाय तुका दिसता सेसेल तुका दिसता आमचे तुवेंचो स्वेलाचो फुडार हांवें विबाडला म्हणून हांव जाणा तूं ताचो जाय तो मोग करता म्हणून टायरान अशें कित्याक घडलें टायरान अशें कित्याक केलें टायरो आयलेलो डिवोर्स पेपर्स घेवन आयलेलो तो म्हजे दुयेंत डायवोर्स दिवंक सोदता जरी तर म्हजे दुयेंत डायवोर्स जालो जाल्यार सांग म्हजे दुयेंचें कितें जातलें सांग कितें जातलें खंय वताय सेसेल हांव त्या जेरमियासाची वेता म्हज्या लागीं आनी दुसरो उपाय उलोवंक ना हांव जेरमियासाची वेता ताचे लागीं भीक मागता आनी हात जोडून आमच्या दुयी लागीं काजार सांपळूंक सांगता जेन्ना ताणें आमचे दारार मारलेले तेन्ना आमकां आयकूंक घेवंक ना आतां आनी दुसरो उपाय ना सेसेल दुसरो उपाय ना सेसेल स्वेलान म्हाका फोन करून हांगाच राव म्हटलेलें पूण कितलो वेळ जालो ताका रावता तें अजुनूय मेळना तुझे डायवोर्स पेपर्स म्हाका मेळ्ळे ह्या पळय हांवें ते सायन केला हे पेपर्स तुज्या लागीं दिवचे आदी
म्हाका तुका कितें सांगत जरी तर तू सांगूंक सोदता तुका बोगसून परत माझ्या घरा व्हर म्हणून जाल्यार हांव तें करूंक कोगून ना. म्हाका बोगसून तुझे लागीं बोगसोडे मागो सांग टायलर हांवें कसली चूक केली. हांव जेरेमेसाच्या मोगान आसा. ताचे सांगाताक पडोंक वचो हांवें तोजवीज केली. तुझे लागीं काजार जावच्या आदी तुझे लागीं काजार जावं न्हय. पूण हे आदी तुवें म्हाका कित्याक सांगूंक ना? कित्याक सांगोंक ना? हांव तुका सांगतली आसा पूण तुका सांगोंक तुवें म्हाका संदीच दिवंक ना. एक घोव बायल काजार जावन हानीमुनाक वेतात ते हेच कारणाक लागून एकामेकाक वळखूंक. पूण आमी दोगांय हानीमुनाक वचोन एकामेकाक वळखोच्या आदींच तुवें म्हाका रस्त्यार उस्तलान परत घरांत. स्वेला तो म्हजो गुन्यांव न्हय. ना तो तुजो गुन्यांव न्हय. कित्याक तुमी दादले केन्नाच चूक करिना. तूं जाणा न्हय तुजी भयण मेलनी जेरेमेसाच्या मोगान आसली. म्हाका खबर आसा. जरी तर म्हज्या फाटल्या जिविताक लागून आमी दोशी जातात जाल्यार ही म्हाका दूख न्हय. तुवें तर म्हाका काजार जावन परत घरांत हाडला. थोडे दादले आसात काजार जावन भुरग्यांचे बापूय जाल्यार आनी ताका गोमत जाल्यार आंकवारपणान ताच्या गोरकानीचो न्हवरो आसलो म्हणून तिच्या फाटलें जिवीत उचारून अजूनही ताका त्रास करतात. स्वेला म्हाका आनी कांय सांगपाचें उरप ना. घे घे डायवर्स पेपर्स आनी सदांच तुजो संवसार सुखी कर. आतां तुज्या लागीं काजार जाता ते चेडवान तुका बुडोवन आसल्यार पुरो की तूं एक फावटी काजारी गोरकानीक डायवर्स दिलेलो दादलो म्हणून. Everybody has a past, Tyler. म्हजे लागीं काजार जावच्या आदी तुका गर्लफ्रेंड आसोंक जाल्यार ही म्हजी चूक न्हय. पूण काजार जावन हांवें तुका फोटोवंक ना Tyler. फोटोवंक ना हांवें तुका फोटोवंक ना. तुवें स्वेलाक सगळी खबर सांगल्या न्हय. होय हांवें ताका सगळी खबर सांगल्या. आतां हांगा जेरेमियास येतलो आनी तो आयलो म्हणटोच हांव ताका पोत्तून सोजमायतलो. मामी जावन तरी कितें जालां? मामी चारे माझो घात घेतलो. मामी चारे माझो घात घेतलो. कितें जालां? मामी चारे म्हाका बरो एक रूम करून दवरले. 2 दिसांनी म्हाका एक खोस तरी मेळोंक आयली आनी तिणें म्हाका 4.5 तिचो गोरकार म्हणून. होय मामी चारी काजारी ताका 2 भुरगीं आसात. मामी चारी काजारी म्हूण म्हाका खबर ना आनी हांवें ताची खबर कोणाच लागीं विचारूंक तूं ना. आतां चारी कितें म्हणटा? तो म्हणटा आपणे फॉसात तुका तुज्या मामी तेचे घोसळून येवंक ना सांगूंक नासले म्हणून. हांव फॉसात ताका सांगत आयले म्हणून. आमी त्या चारी फोन करून बंद करुया. नाका डॅडी ताका फोन करून फोन घाली नाका. ताची घरकार म्हजे लागीं भीक मागताली. चारी मिरी तिका तिच्या भुरग्याक ह्या सोसराक कोणूच ना म्हणून. आनी जर तर ते ताका फोन करून घातलो जाल्यार ताची बायलां भुरगीं रस्त्यार पडटली. पूण तुजो फुडार चिंतीचे तिच्या भुरग्याचे कितें जातले ते माय बायचे उतर आयकूंक ना देखून देवान म्हाका ही सोच्या दिल्या. तेच माय पाय सदांच भुरग्याचे बरें चिंतता. आपल्या चेडवाक ती काजार कोत्ताना तो चेडो कोण ताची फामील कितें हाच्यो चवकशी करून ती ताका काजार कोत्ता. पूण आतांची भुरगीं अशें चिंतिनात. ती मोगान पडोवन काजार जाता आनी शेवट मागीर तुजे भाशेन. आमच्या स्वेलाचो फुडार हांवें विबाडला म्हणून तूं म्हाका गुन्यांवकारी कोत्तालें. आतां तुजो फुडार कोण विबाडलो सांग? अंकल जेरेमियास अंकल तुवें म्हाका आपोवंक धाडलो. हो जेरेमियास तूं जाणाय जेन्ना भुरगीं आवय बापायचें आयकनात तेन्ना भुरगीं वायट रस्त्यान चलत म्हणून आवय बापायन ताका आपले कुशीन काजार करूंक जाय हें चिंतून हांवें स्वेलाक काजार केलें. पूण हांव चुकलो जेरेमियास. हांव चुकलो कारण हांव तुजो मोग भाव खूब विसरलो. आयज आमकां सगळ्यांक खोशी आसा आमच्या स्वेलाक
पोत्तून तुझे स्वाधीन करून आणि गावसात होता तू ना म्हणचो ना म्हणून बाबा ये म्हणजे तुवें ये हांवें तुजो फुडार विबाडलेलो पूण आयज स्वेला हांव चुकलो स्वेला हांव तुका व्हरत घाला स्वेला चल आमच्या घरा या आमच्या घरा या स्वेला स्वेला हो जन्मेस आणि माझ्या दुयेचो नीस मोग केला निर्मळ मोग केला तू चिंता दसरो मोग नोय आता स्वरा तुका गेला नोय अरे ताजो जाव तुका गोगो नोय राव टायरन हांवूय येता तुज्या बरोबर ओय मम्मी तो आपली चूक अडकोन म्हाका परत ताच्या घरा व्हरोंक आयला कितलोय वायट परस जाल्यार तो म्हजो गोंयकार देवाच्या मुखार आयस्तोलान बांदलेले साक्रमेंताक कोणाचेरूच तोडूंक जायना मम्मी देखून हांव वेता ताचे बरोबर बस माझे चल टायरन आनी कसोच हांव बसून आसतना पयला तुमी कसो शेवट जालो पळय तो स्वेलाचें सूख ताका पोत्तून मेवलें पूण रिजमाचें सूख ताका देवान दिलें पूण चिंतीन आसतना पावल मारून ताचें सूख देंवचारान व्हेलें देखून हांव तुमच्या लागीं मागतां चिंतात नियाळ करात आनीक तुमचेशी अशें घडलें जाल्यार चिंतून पावल मारात ना तर म्हणूं नाकात देवान दिलें देंवचारान व्हेलें देंवचारान व्हेलें Don't miss Super Hit Stamper CDs from Menfa Music. Fabian G. Da Costa's Goan Bollywood Masala. Junior Rods Palkachi 5 Nekatra. Fabian G. Da Costa's Old Konkani Film Hits. Zuza Rods Sopna. Nightingale Lonas Tuje Upkari How Tony's Ki Mujimai Part 2. Trio Kings Tisro Sangati. Fabian G. Da Costa's Goan Wedding Reception. Don't miss Super Hit Stamper CDs from Cat Music. Old is gold. A collection of old evergreen hits. Laurie's Goan Melodies. Medleys of old songs. Laurie's Sobit Sundar Gone. Non-stop songs in English, Konkani, Hindi and Marathi. तुमचो वेळ मोजेन सारून
सांगूय नाकात आयकोंक ह्यो खडेकान कॅसेट्यो. सामेल कार्वालो हाची चवथी जोक्स आनी कांतरांची कॅसेट देव बरें करूं. पालकाचे होकोण कांबे ट्रिओ किंग्स हांची चवथी कॅसेट तिसरो सांगाती. टोनी डायस हाची जोक्स आनी कांतरांची कॅसेट ती म्हजी माय पार्ट 2. सोंपलोलो सोजा बॉय हाच्या होमोर उगडासाक भेटयलेली कॅसेट ट्रिब्यूट टू सोजा बॉय. आंतोन मोरायस हाची तिसरी कॅसेट आमी तियात्रीस. मारो दे माजोर्दा हाची तिसरी जोक्स आनी कांतरांची कॅसेट कितें म्हजो फुडार. एडविन डिकॉस्टा हाची जोक्स आनी कांतरांची कॅसेट जेवण. आनी कॅटी द नवेली हाची पयली जोक्स आनी कांतरांची कॅसेट देणे.